ಮಂಗಲಂ ಸಿಯಾಸನ್ನ ಹಯಗ್ರೀವನ್ನ ನಮಿಸಿ ವ್ಯಾಸನ್ನ ಹಯಗ್ರೀವನ್ನ ಆರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ ಆರಾಮನ್ನ ವೀರ ವಿಠಲನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಶ್ರೀಶನ್ನ ಶ್ಯಾಮ ವಾಸುದೇವ ವೆಂಕಟೇಶನ್ನ ಅಮರವಂದ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಗಾಳಿಯತಿ ಕುಲ ಪೂಜ್ಯನ್ನ ರಾಮನ್ನ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವನ್ನ ಹರದೀವೋತ್ತಮ ಅಸಮಮತಿಧಾರ್ಯನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀಯೋಗಿ ವರ್ಯನ್ನ ಗುರು ಅಣುಜೀವೋತ್ತಮ ಕಲ್ಪತರುವನ್ನ ರಾಮನ್ನ ರಾಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ ನಮಿಸಿ ರಘುರಾಚಂದ್ರ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನ್ನ ರಮಾಕಾಂತ ಸದಯ ಶ್ರೀಕಾಂತನ್ನ ರಾಮನ್ನ ತ್ಯಾಗಿ ಭೂವಿಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ ಯೋಗಿ ರಮಾನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥನ್ನ ಬೇಗನೆ ಸೇವಿಸಿ ನಂದತೀರ್ಥನ್ನ ನಿಗಮಾಗಮ ಚತುರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞನ್ನ ರಾಮನ್ನ ಪದುಮನಾಭ ಇಂದಿರಾಕಾಂತನ್ನ ಸದಾ ನರಹರಿತೀರ್ಥ ಕಮಲಾನಾಥನ್ನ ಶ್ರೀದ್ವಾರಕಾನಾಥ ತೀರ್ಥನ್ನ ವಂದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಭಕ್ತಪೋಷನ್ನ ರಾಮನ್ನ ಸಜ್ಜನ ರತ್ಕಮಲ ಸನ್ನಿವಾಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನ್ನ ಅಜಪಿತ ಹರಿ ಮೋದ ವಿಠಲನ್ನ ಭಜಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಯತಿ ಸಂಸೇವ್ಯನ್ನ ರಾಮನ್ನ ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾ
ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಹ ಪತೇನ್ನಮಃ. ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂತಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಗುರುರ್ನಾರಾಯಣೋ ವ್ಯಾಸಃ ಗುರುರ್ಜೀವೋತ್ತಮೋ ಮಧ್ವಃ ಗುರುರ್ವಿದ್ಯಾಧೀರಾಜೋ ಮೇ विद्याधीशो गुरुर्मम. 2 दिवस तकून सुंदरकांडाचे आम्ही चिंतन करता साथी. एक 2-3 प्रश्न काली निमगेलेले आशिल्ले आनी कने प्रश्न असल्यार निमगू येता आमकां गोत्तशिल्ले तितले आमी प्रयत्न करतात उत्तर दिवचेक. एक लास्टाक 1-2 प्रश्न दवरता कलेक्ट म्हणल्यार ते काणीक समजावन येता. एक प्रश्न कन आशिल्ले म्हूण सांगले री आमी काली पळयलेले सीता अपहरण केलेले ते सीते बद्धक सीते नाही प्रतिकृती सीता म्हूण सांगून घेवन तद्विशयान तो आनीच एक प्रश्न निमगिलेले म्हळ्यार अग्नी अप्पन होरन कैलासाद व्हरून घेता म्हणून सांगिले. ती वापस सीते मेळत की हक्का रामाक म्हणचो ते काणी कशी येता म्हूण सांगले री आमी गोतस सीते अपहरण कोरन सीता म्हळ्यार सीता प्रतिकृतीक हो अपहरण कोरन रावण हांगा येयल मागीर राम रावणा युद्ध जावन जल्म मागीर सीतेक एक अग्निपरीक्षा कोरका म्हणून रामान दवरता. ते अग्निपरीक्षे तेवे 2 प्रश्न म्हळ्यार अग्निपरीक्षा केल्लो सीतेक म्हूण रामान. राम कने मर्यादा पुरुषोत्तम सक्कडांक आ नम्माल उत्तर ऐकता सक्कड करता मर्यादा पुरुषोत्तम म्हूण सक्कड सांगता ती सत्यसंध म्हूण सक्कड सीतेक अग्निपरीक्षा केले नवे. सीतेल वयर संशयवे रामाक पद सक्कड बरयता ती 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸದಿಂದ म्हूण सक्कड कोरनु रामाक सीतेल वेरे डाऊट आयिल्वे कितले कशी रब्बून आशिल्ली ती रावणाले अंतू कितले प्रलोभन दिल्ले वय रावणाले हत्ताक मेळना अशी ती आशिल्ली न्हय सीते तिका अग्निपरीक्षा केली न्हू सीता म्हूण प्रश्न. आमी काल सांगिल्ले ते आमी काल पळयलेले मध्वाचार्यान कशी एक निर्णय बरोवन दिला म्हूण सांगून घेवन हांगा आमी काल पळयलेले सीतेक रावणाल अपहरण करचे फुडें सीतेकन करता तिगेलेच एक प्रतिकृती कोरून दवरता. तिगेले एक छाया सीता कोरून दवरता आनी तिका ओरिजिनल सीतेक अग्नी होरन कैलासांत व्हरून सोण आसता. हे अग्निपरीक्षे वेळार कन जाता प्रतिकृती सीता आस. हांगा राम कन सांगता सीतेक आपोवन हाडटा ती मंकाड सक्कड आपोवन हाडू सीता आयला रामा म्हूण सांगलेरी सीता म्हाका मिगेल बायलेक अपहरण केलें रावणाक शिक्षा दिवका आशिल्लें मिगेल काम हांव केल्लो आतां तुगेले इश्ट तूं खंयपुणी वस म्हूण सांगून सोडता राम. आमकां अब्बा कोण हे रामाल असल वाक्य वे. सीते तितली 1 वर्स कश्ट पोवणू रावणाल राज्या मध्यांत आसून घेवन प्रलोभनेक पण आशिची कितले कश्टांत ती आसतना राम आयल की सीते तुगेले इश्टे तूं खंय देवका जाल्यार थंय वस म्हाका केन्ना संबंध ना म्हाका शिक्षा दिवका आशिल्ली ती दिली नवे म्हूण सांगून सोडले री रामाल व्यक्तित्वाकाच एक कळंक नवे म्हूण सांगले री राम कळक तशें सांगता म्हळ्यार ही तागेल सीते न्हय म्हूण ताका गोतस ही छाया सीता नवे. छाया सीताक तो सांगता तूं खंय वचका की थंय वस म्हाका शिक्षा दिवका आशिल्लें हांव दिल्लें म्हूण सांगून घेवन ही सीता करतिकन करता रामान सांगून सोड मागीर हांव आनी खंय वचचें अग्निप्रवेशाची म्हाका वाट म्हणून अग्निप्रवेशा भितर करता ती कलेक करता म्हणून री ही छाया सीता थंय वता अग्नी भितरी अग्निकन करता थंय कैलासा पर्वतांत आशिल्ले बद्ध सीता कोण आसा तिका अग्नी धोकून भायर आपोवन हाडता. थंय आशिल्ली अग्नी वेल्लेले नवे ताणेच आपोवन हाडका अग्नी आपोवन हाड दवरून घेवन रामा तुगेल सीता हीची शुद्धच पळय म्हूण सांगून सोडता. म्हळ्यार रामाक गोतस शुद्ध आशिल्ली सीता थंय आशिल्ली म्हूण सांगून तुगेल सीता हीच पळय म्हूण सांगता राम होय हीच मिगेल सीता म्हूण घेवन वता. म्हळ्यार हे एक नाटक कोणाक कळना. आमकां इतले दिवस आमी केन्ना तशें ती अग्निपरीक्षा करून सोड रामान तुगेले इतले तूं वस म्हूण लोकोन सोडलो म्हूण सकट सांगली ती. हे निर्णय मध्वाचार्यान आमकां बरोवन दिला अशी जाल्यार काणी म्हूण सांगून घेवन छाया सीता वापस अग्नी भितर प्रवेश करून तिगेले एक ती अदृश्य जावन वचून सोडता. सत्य जावन आशिल्ली सीता मुखार येवन रामा लोट्टू वापस अयोध्या वचून घेवन 10,000 वर्स राम आनी सीता आळविके करतात. हे एक प्रश्न आयलेले. अन्य एक प्रश्न अंगदान आमी सांगले काली अंगद 100 योजने वचून सोडलो दूर 100 योजन म्हाका उडच तितले शक्ती आसता म्हूण सांगलो तो कल एकानी उड्ड न्ही म्हूण सांगून घेवन आमी ते पळयलेले. तो सांगता अंगद सांगता म्हाका वच्चें कळटा वापस येवचें कळना म्हूण सांगून घेवन ते अंगदान सांगिले म्हळ्यार अंगदूच सांगता म्हाका वच्चें कळटा. आनी एक कारण म्हूण सांगले री थंय मध्यांत विघ्नस म्हणून संपाती सांगिलो मध्यान सकड विघ्नस म्हणून खंयचें विघ्न म्हूण सांगले री ती सिंहिका राक्षसी आशिल्ली लंकिणी आशिल्ली
ते सिंहिकाक विधातृवर गोपताती विधातृ म्हळ्यार ब्रह्माले वर तिका अस ते ब्रह्माल वर आशिल्ले निमित्त खंयचे एक वस्तू आयल्यार वे तिगेल तोंडा भितर पडकाची ब्रह्माल वर उल्लंघन करचे तितली शक्ती खंयचे देवाक ना म्हळ्यार आतां एक प्रायम मिनिस्टर आसा एक प्रायम मिनिस्टरान एक ऑर्डर दिल्ले री ते तोग्गू आशिल्ले मिनिस्टरान ते ऑर्डर उल्लंघन करचें जायना प्रायम मिनिस्टरा लेवलाच कोण आसा पळय ऑफिसर नेक्स्ट प्रायम मिनिस्टर आयल्यार ताण एक रूल करता तितलेच हे रुलींग हे प्रायम मिनिस्टराल रुलींग हांव सम करता म्हूण सांगून घेवन म्हळ्यार एक दोन ऑफिसर्स एका लेवलाचे आसले री तांणी ते एक ऑर्डर दी पास करून नासल्यार तांकां मात्र शक्ती आसता तागेल मुळांत आशिल्ले ऑफिसर्सांक ते ऑर्डर उल्लंघन करचे तितले शक्ती आसना तशें जावन ब्रह्म आनी वायू एका लेवल आसा ती ब्रह्मान दिल्लेले ऑर्डर्स वायू उल्लंघन करचे तितली शक्ती वायूक आसा ब्रह्माल वैरी आशिल्ली लक्ष्मी नारायणाक ते शक्ती आसा ब्रह्मान दिल्लेले वर उल्लंघन करचे तितली शक्ती लक्ष्मी नारायणाक आसा वायूक वय तेच लेवल आशिल्ले निमित्त वायूक वयी तेच लेवलात शक्ती आसा न्हय उल्लंघन करतवे ब्रह्माल वर वायू म्हणून सांगले री तन दोग जण स्नेहित तन दोग जण फ्रेंड्स बारी फ्रेंड्स एक कडेन सांगता ती तो न्ही हो खांद्यावर हात घालून घेवन भोंवत आसतात की स्वर्ग लोकांत ब्रह्मा आनी वायू खांद्यावर हात घालून घेवन फ्रेंड्स भोंवतात न्हय तशी भोंवता ती म्हणून सांगता ती तशी ब्रह्मा आनी वायू क्लोज फ्रेंड्स ब्रह्मा वर दिला म्हणून सांगल्यार वायू सांगून आसता हांव ते उल्लंघन करता म्हणून सांगून तूं करी तूं करचें कने तोंदर ना म्हणून ब्रह्माल ऑर्डर तशें जावन वायू ब्रह्माल वर उल्लंघन करचें साध्य आसा आनी खंयचे देवते तोग्गू आशिल्ले खंयचे देवतेक ईश्वर असो इंद्र आसा आनी खंयचे दुसरे देवते आसात तांकां कोणाक वायूले वर म्हळ्यार ब्रह्मान दिल्लेले वर उल्लंघन करचें तितलें शक्ती ना हांगा ब्रह्मान दिल्लेले वर उल्लंघन करचेक चंद्राल अवतार जावन आशिल्लो अंगदू ताका शक्ती आसना चंद्र म्हळ्यार 12ನೇ ಕಕ್ಷೆಂತ ಎತ್ತೋ 12th ಕಕ್ಷೆಂತ ಎತ್ತೋ ತಕ್ಕ ತಿನ್ನಿ ಕಕ್ಷೆಂತ ಆशिल्ले ब्रह्माल वर उल्लंघन करचे तितली शक्ती ना तशें जावन सिंहिकाक तो मारून काडचें साध्य ना आशिल्लें मुखार लंकिणीक वे ताका साध्य ना आशिल्लें मारून काडचें मुखार हे काणींत आमी पळयता ती युद्ध चलता आसतना सुमार जन राक्षस रुद्राल वर घेवन ब्रह्माल वर घेवन आक्रमण करचें हनुमंताल वैरी ते सक्कड अंगदाक ते तडसून घेवन उल्लंघन करून तांकां मार काडचें तितले अंगदाक शक्ती आसना तशें जावन अंगद मुखार वचना म्हळ्यार ताण ताका 100 ओजन शक्ती आसल्यार वय दंटुचे तो मुखार वचना हे कारणाकाची म्हणून शास्त्रांत तो निर्णय सांगतात तमगेल काणी आमी मुखार सुया आनी एक दोन प्रश्न आसता ते आमी लास्टाक पळोवया आमी काणयेंत काल पळयलेले चुडामणी स्विकार करून घेता हनुमंतू चुडामणी स्विकार करून घेवन तो हांव वापास तुगेले एक संदेश वचून घेवन रामाक दिता अम्मा तुका न्ही भंय पडूं का राम येवन हांगा दाखोवन तुका आपण व्हरून रावणाक शिक्षा दिता अशें म्हणून हनुमंत सांगता हनुमंतू मागीर आत्माविष्कारणे चित्तम चक्रे मतिमतांबरहा म्हणून सांगलें तागेले एक नुतच येवन धांवन गेले री हा वयला म्हूण एक कोळका नवे रामदूत आयला म्हूण एक कोळका नुता सायलंट जावन वचून सोडचें नज म्हणून सांगून घेवन हनुमंत तेदळताय सान बिडाला स्वरूप जावन आसता होड रूप घेता होड रूप घेवन सक्कड अशोक वर ध्वंस करचें शुरू करता ते अशोकवन सक्कड ध्वंस करता आसता ते केलें म्हणून सांगले रे अशोकवन आमी जरासंधाले काणी वता आमकां जरासंधाल काणीक हाकवे एक साम्यते आसा पळया थंय कृष्ण भीम आनी अर्जुन आनी ते जण जरासंधाले राज्या भितर एंटर करतात खंय दोकून एंटर करतात म्हळ्यार मक्षी बगला दोकून एंटर करतात जरासंधाल राज्य आसा जरासंधाले महाद्वारांतू तो ब्राह्मणाक सकाळांक ब्राह्मणान मात्र येवं येता म्हूण जरासंध सांगून आसता आनी ब्राह्मण वेश घालून घेवन वचून आसता ती कृष्ण अर्जुन आनी भीम जाल्यार तांणी सकाळ मक्षी बगला दोकून एंटर करतात आनी ते जण वे कळ्ळें मक्षी बगला दोकून एंटर केल्ले म्हणून सांगले री केदान वयी मित्र असले री मित्राल घराक मुखारी बगला दाखोवन एंटर दिवका खंय शत्रू असले री मक्षी बगला दाखोवन एंटर दिव चोर सकड पळया मक्षी बगला दाखोवन एंटर दिवची तशी हो आनी ते जण मक्षी बगला दाखोवन एंटर जावन आसता ती एंटर करून कन करतात तांणी ते जण म्हणून सांगले री जरासंधाल एक भारी एक प्रिय जावन आशिल्लो एक लिंग आसता तो शिवपूजक तो वीरशैव म्हणकेच तो शिवाक सोड आनी खंयच्या देवतेक तो पूज करना विष्णूक पूज करना कितले वरेन म्हणून सांगले री तागेले गांवां लागीं तागेले राज्यांत तूं गंगे होळतो आसता गंगे कोण विष्णुपादोद्भवा नवे ते गंगे एक थंय एक फॉल्स आसता एक जलपाता त्या जलपातात साऊंड जोर जावन आयकत आसता खंय ते जलपातात साऊंड तागेले आसताना थंय आयकत आसता खंय
ते जलपाता गंगेत जलपातात साऊंड मग ऐकूचनच हांव नवचकवे वचना ते गंगेंतू विष्णुपादोद्भवा नव्हती हांव नवचकवे वचना ते गंगेंतू तद साऊंड वे म्हाका ऐकूचनच म्हणून ते जलपाता लग्गी तो एक 15-20 जनाक सैनिकांक दवरनासता तांगेले काम म्हळ्यार नगारी वज्जोचे जोर नगारी वजयत असतात काय गंगेत शब्द ऐकूचनच म्हणून तसले एक द्वेष तक्का विष्णू वयर तशी तो दवरनासता हन्निकन करता ती विष्णुद्वेषी तू शिवलिंग पूज करतस तागेले फेवरेट शिवलिंगाक म्हणून सांगून घेवन आनी तेक जाण वचून घेवन त्या शिवलिंगाक भेतून काडून सोडतात भीम वता ना जरासंधालकन ते प्रिय जावन आशिल्लें शिवलिंग आसता ते भेतून उडोवन सोडता तांगेर एक पर्वत आसता एक पर्वताकाराचें एक शिवलिंगा म्हणकेच एक पर्वत ते पर्वताकाची भीमू तागेले गदा दुखून प्रहार करून पर्वताक छेदन करून पर्वत पुडी पुडी जावच म्हणकेच करून सोडता भारी एक प्रिय जावन आशिल्ली वस्तू ताणें एक छेदन करून ताका एक वायट करून सोडलें म्हूण सांगून घेवन तेची भीमुची हनुमंत जावन हांगा घेवन आसतना रावण आले भारी प्रिय जावन आशिल्ली एक वस्तू खंयचे म्हळ्यार अशोकवनाक तागेले भारी प्रिय म्हण जावन आशिल्ली वस्तू अशोकवना ते अशोकवनाक ध्वंस करून सोडता म्हळ्यार तांकां कोप येवका तुमकां एक भारी प्रिती आशिल्ली वस्तू ध्वंस केल्यार कशी कोप येतकी तशी रावणाक कोप येवका आनी तागेले एक प्रिय जावन आशिल्ली एक वस्तू पाड जावका म्हणचे खातीर हनुमंतू हे अशोकवना छेदन करून सोडता हनुमंतवे अशीची मक्षी पगला दाखवून एंटर जावन आसता लंका महाद्वार एक आसता लंका महाद्वारा दाखवून भितर वचून अशीची लंका मक्षी एक द्वार आसता थंय दाखवून एंटर जावन आसता काय हनुमंत ते मुखार तो रावणाला एद्राक सांगता हांव मक्षी वट्टे दाखवून आयलो म्हूण सांगून घेवन असले एक साम्यता आस हो हनुमंत अशी अशोकवन ध्वंस करता आसतना आनी राक्षसी सकड ताजे मुळांत निद्दलेली ती राक्षसी सकड तांणी सकड मोरण पडता ती तदाना थोडे जन वचून सीतेक निमगिता ती कन केल्ले तुवें कोण हो मंकाड तुगेलोट्टू भारी एक कपिश्रेष्ठ म्हणके दिसता सो तूं उलयत आशिल्लो न्हू कोण म्हणटाना ती सांगता मायावनां गतीम ही माया जानंते मायाविनः म्हणून सांगता मायावीन गती तुमी सकड मायावी हो मायावी म्हणून तूं सांगल्यार तुमकां गोत्तास का मायावील काणी म्हाका कने गोतना एक सर्प कशी वचून आसता म्हणून अन्य सर्पाक मात्र कळटा आमकां सकड कळना म्हणून सीतेक हनुमंताक सोंड दिना अशी एक वाक्य सांगता तदाना हनुमंतू अशी ध्वंस करता आसतना वचून घेवन रावणाक वचून सांगता ती कंप्लेंट तुगेले प्रिय जावन आशिल्लो अशोकवन ध्वंस करून सोडले हानी सकड म्हणून तेदान तक्षण तो 80,080 कोटी सैनिकांक पेटयता तांगेले एक नांव किंकरा म्हणून सांगून घेवन तां नांव आमी किंकरा म्हणून कन करता ती रामन किंकरा रामन बंटा म्हणून सांग किंकरा म्हळ्यार अशें हात धरून घेवन रबून आसता ती किम करोमी म्हूण कन करचें हांव सांग किम करोमी म्हूण अशें तांकां किंकरा म्हूण रावण आल्याक लग्गी अशी 80,000 सैनिक तांकां सगळ्यांक किंकरा म्हूण नांव खंय ते किंकरांक ईश्वराल वर्क म्हळ्यार तूं कोणेंय मारून काडचें साध्य ना म्हूण सांगून घेवन हे किंकराक ताका तांणी रक्तसत युद्ध कोरका म्हूण युद्धोत्साह तांकां तांणी फस्ट आमी वता ती मारून काडटा ती हनुमंताक ना धोरण हाडटा ती म्हणून वचून आसता ती ते कितले तांणी किंकर एक्कपटी तांणी आक्रमण करून उडयता ती आयुध उडयता ती बाण घालता ती तांगेले सकड गदा गिदा सकड ते सकड घाल्ल्यार वय हनुमंताक कसने जायना हरीर वेचिंते निराकुलः ताका कसने एक थोडे वय पेट्टू लागता ना खंय वज्रांगीची आतां बजरंगी जावन अशें ताका वज्रांगी ताका शरिराचें तागेले वज्र शरीर गंभीर म्हणून मी पद सांगता ती वज्रात शरीर अनेक वज्रांतूच डायमंडाचे अनेक डायमंडा देखून कट कोरका अशी वज्रांगी जावन आशिल्ली हनुमंताक कितले बाण घाल्ली ती कितले उडयली ती आयुध पत्तोर उडयता ती हाण मारता ती कळन केल्यार हनुमंताक एक थोडे वेळ गाय जायना तो तांकां सगळ्यांक तलप्रहार चूर्णितान अशीति कोटियूतपं पुरस्सरष्टकायुतं म्हणून सांगतात चकारतान समस्तच तलप्रहार चूर्णितान हत्ता दुखून मारनू तांकां सगळ्यांक हत्ता दुखून मारनू तो नाश करून सोडता आनी तक्षण आनी सकड रावणा लागीं धांवन वता ती धांवन वचून घेवन सांगता ती पळय कोणकी एक मंकाड आयला येवन आमकां नाश करता असं म्हणून सांगल्यार हनुमंतू तई ते तोरणा वयरी तोरणम चारू रोह ते महाद्वाराचे बगला वयर वचून बैसून घेवन सांगता म्हाका हात खोर्ज खत्तस तुमकां सगळ्यांक मारून काडका ये ती म्हूण सांगता कंडू ती चंडो मम बाहू दंड हा म्हूण सांगता मिगेले कंडू म्हळ्यार खोर्ज खत्तस मिगेले हाताक बग्गी ये मारून काडका तुमकां म्हणून हनुमंत तई वयर घेवन सांगता तो तेदाना रावण सांगता तांगेल किंकरा ईश्वराल वर आशिल्ले किंकराच मोरून गेलींत नवे म्हणून तो तागेले एक प्रहस्ता म्हणून एकलो मंत्री आसता त्या प्रहस्ताक मुखार तो युद्धांत येता तो प्रहस्ताले
मंत्रीला एकलो पूत असता तागेल नांव जंबूमाली म्हूण सांगून घेवन तो जंबूमाली खंयचेय युद्धा गेल्ले री तो पराजय पावनीच खंय येद्दोळताय तो अनडिफिटेड IPL टीम म्हणके अनडिफिटेड खंय तो खंयचे एक वचून घेवन युद्धा गेले री तो डिफीटा जायनी खंय तसोल एक पराजय पावनी खंय तो जंबूमालीक रावण पेटयता वस म्हूण सांगून घेवन जंबूमाली मक्षीत सुमार जन सैनीक वत्ता ती वचून घेवन हनुमंताक धोरया मारन काडया म्हूण सांगून घेवन जंबूमाली युद्धाचें एक वर्णन वाल्मिकी सुमार एक 15-20 श्लोकान दिता कितले एक भयंकर जावन अशें युद्ध करता म्हूण सांगून घेवन तो जंबूमालिकन करता सुमार बाण सोडता 100 गटल्यान बाण सोडता काही हनुमंताल वैरी हनुमंत वैरी बसला आनी ते तोरणा वैरी बैसून घेवन हनुमंत पळयतास हेकाड तेकाड मंकडा म्हणकेच हेकाड तेकाड पळयतास वो बाण सोडता सर्वे हक्कासने लागताच ना काही हनुमंताक लागले रे नुतच एक फूल म्हणलें लग्गिल म्हणकेच कितले बाण सोडलो कसने जाता ना हक्का म्हूण सांगून घेवन तो कंटिन्यू करता आसता अशी 100 एक पटी सोडल्यार 100 बाण एक पटी सोडल्यार 100 तशी मरता असल्यार फुल्ला म्हणके लागतास काय जाल्यार वेळी इरिटेट जात न्हय फुल्लांत मरता असल्यार वेळी एक नमून मरता असल्यार वेळी ताकाची हो हनुमंत कन करता थंय एक रूख आसता रूख काण जंबूमाली वयर उडयता जंबूमाली तक्षण त्या रूखाक अन्य बाण सोडून ते रूख पोडच म्हणके करता हनुमंत तेदान तोग देवन थंय एक सान एक बंडे फतोर आसता ते फतोर काण घेवन जंबूमाली वयर उडयता तेवय तो जंबूमाली बाणा दुखुनूची व्यर्थ करून सोडता ते फतोर वे लग्गना हक्का आनी वापस जंबूमालिकन करता तागे लग्गी शूल आसता व्हड शूल काणू हनुमंताल वेर घालता तेदाना हनुमंत तक्षण वयर उडता वयर आकाशा वयर उडता वयर उड्डून घेवन वयर दुखून एक फोर्स आनी वेगान येवन जंबूमाली रथा वयरी धडारने पडता वयर दुखून ते ताण पडलेले फोर्साक जंबूमाली रथ नाश जावन वचून सुद्दां जंबूमाली थंयच मोरून वचून सोडता एकपटी वयर वचून घेवन ते ताण ते केन एक वायू वेगा म्हणटात आमी ते वायू वेगान वायूच येवन पडले री ते जंबूमाली रथा समेत तागेले ताजे वयर आशिल्ले घोडो गिडो तागेले सैनीक सकड आसात तांणी सक्कड मोरून वचून सोडता ती एक्क पेटाक जंबूमाली मोरून गेलो तक्षण हो कन करता रावणा लग्गी कुंभकर्णाला गोतस तागेले पर्वताकारात शरीर ते कुंभकर्ण मनकेच आनी 7 जन असतात की रावणाला आस्थानंतू सप्त पर्वत प्रभान म्हूण सांगून घेवन 7 जन पर्वत प्रभान पर्वता म्हणकेच बॉडी काही तांगेले व्हड देह तांक सगळ्यांक सेपरेट घर बंदिला काही रावणान तांगेले देह रिक्का न्हू भितर आम्ही कशें रिगून सोडता ती ताका पर्वत प्रभान आशिल्ले पर्वताचे सदृश जावन आशिल्ले देहाकार आशिल्ले 7 जन मंत्रीपुत्र असतात काही ते 7 जन मंत्रीपुत्राक रावण पेटयता वचून घेवन मंकडाक हे हनुमंकडाक वचून घेवन धोरणे ती म्हूण पुनश्च मंत्रीपुत्रकान स रावण प्रचोदितान ममर्द सप्त पर्वत प्रभान वराभिरक्षितान तांकां सगळ्यांक वरस काही रावणाले आस्थानांतू एक विचित्र म्हूण सांगले री रावण एकलो ब्रह्मा लागीं वर घेतला ब्रह्मा लागीं अवध्यता वर घेतला म्हाका कोणेय मारून काडचें न्हय म्हूण सांगून घेवन आनी ब्रह्माले वर ते तपस केले निमित्त भारी एक शक्ती आयला तसली शक्ती वय ब्रह्माल वरा निमित्तच आसता हे राक्षस सगळ्यांक कन दिसता म्हूण सांगले रावणा म्हणकेच आमकां वय वर मेळका म्हूण सांगून घेवन तांणी सक्कड ईश्वराले हागेले ब्रह्माले वर तपस करून आसता ती तपस करून तांगेले सगळ्यांक ईश्वराले सुमार जनांक ईश्वराल वर सुमार जनांक ब्रह्माल वर अशें मेळ्ळें नासता हे वराभिरक्षितांक हांणी सक्कड सप्त पर्वत प्रभा देह आशिल्ले हांणी 7 जनांक वयी ब्रह्माल वर ब्रह्माल वर कन म्हळ्यार रावणाल तितलेच तुमकां शक्ती हो म्हूण सांगून घेवन तशी हांणी 7 जन वट्टूची हनुमंता वयरी आक्रमण करता ती हनुमंतू तांकां सगळ्यांक तांणी बरयता ती तलेन कांश्चित चरयणने कांश्चित थोडे जनांक हत्तांत मारून उडयत तितलो पर्वत प्रभा देह आशिल्ले सगळ्यांक हत्तांत मारत काय तलेन कांश्चित चरयणने कांश्चित थोडे जनांक पय्यांत लोकांक घेवन मारून उडयत खंय अन्यान नखैही तागेले नख आस थंय नखा दुखून थोड्या जनांक अन्यान नखै कांश्चन नाद मात्रात नाद करत खंय एक नाद केले की एकलो मोरून वत खंय ते सप्त पर्वत प्रभान वराभिरक्षितान कोण मंत्रीपुत्र आसत केवल एक नाद मात्रान तूं मोरून वचून सोडत खंय तसले एक अद्भुत जावन आशिल्ले पराक्रम हो दाखयता मागीर हो रावण कन करता रावणाले 5 जन सेनाधिपती असता ती तांणी सकड अशीच अनडिफिटेड
ಕೊಣೈ ಪರಾಜಯ ಪಾವನಿ 5 ಜನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಹಂಗ ಎಕ್ಲ ಜಂಬು ಮಾಲಿಕ್ ಪೆಟೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಪುತ್ರಾಂಕ್ ಪೆಟೇಲಿಂತಿ ಸಕಡಾಂಕ ಮಾರನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಿಂಕರಾಕ್ ಪೆಟೇಲೆ ಕಿಂಕರಾಕ್ ಸಕಡಾಂಕ ಮಾರನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಶಿ ಮಾರನ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾದ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಬಾಂಬರ್ನು ಮಾರನ್ಕೊಳ್ಳ ಕೈ ಜೀವಗೆಲ್ಲೆ ವಚುನ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಣ್ಸಂಗ ನೀವು ತಸಲೇಕ ನಾದ ಬರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ವಯಿ ते आमको गोतस अर्जुनाल रथावैरी कपिध्वज म्हणून सांगून घेऊन भगवद्गीतेन ते कपिध्वज हा म्हणून सांगून अर्जुनाल रथावैरी कपितीन्ने ते कपिध्वज केलेक म्हणून सांगले रे हनुमंत एक रूपांतू ते ध्वजा वैर वचून घेऊन रब्बून असतके आणि हो केदाना परमात्म केदान पांचजन्याचे एक नाद करता ते टाइमार करेक्ट जाऊन हो कपी थई मंकड हनुमंत थई वैर बसला नव्हे तो वै जोर जाऊन बॉमर्तके हंग पांचजन्य आवाज आवडटूची तगेले हनुमंतालवे एक नाद खै निनाद ते भगवद्गीतेंत एक येता ते शंखनाद करत असताना हृदयानी वेदारयत म्हणून सांगून नभश्च पृथ्वीम शंखनादम विनोद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रताकवान तगेले हृदयाने वेदारयत नभश्च पृथ्वीम चैव तगेले एक नाद करताची ते तंगेले हृदयाची भेतून होता स्कीम म्हणके दिसले केलेक म्हणल्यार थई पांचजन्य ಒಟ್ಟು हनुमंतालवे एक ताणी एक नाद करतस तो गर्जने करतस तेची नाद हो हंग यद्राकर आपला हनुमंत तगेले गर्जने तुची मोर वचून सोडता ती ते तसले एक हक्क भारी दुःख दत्ता रावणाक तका 5 जन तगेले मंत्री पुत्र 7 जन तगेले सेनाधिपती असता ती ते 5 जनाकवे पेटयता दुर्दर्श युपाक्ष विरूपाक्ष भासकर्ण आणि प्रघास म्हणून सांगून घेऊन हंगेल 5 जनाक पेटयता तंतू दुर्दर्शकन करता मिगेल एद्रा कोणी युद्ध करचक साध्य ना रावणा तू भिवू नका हावची हनुमंताक मारून काढता म्हणून एक अहंकार प्रति एक रावणाक मात्र नाही रावणाल सक्कड मंत्रीक चरडुवांक सैन्यांतू अशील सक्कडांक एक अहंकार असे आमगेल भितर ते तशीच केलेक म्हणल्यार तांणी सकड आमगेल देहा भितर बैसून आसा ती आमकां येते एक अहंकार आसा तांणी सांगता ती हांव एकलो पुरो हांव एकलोच मारून काडटा म्हणून सांगून घेवन तीक्ष्ण जावन आशिल्ले तागेले की 5 एक भारी तीक्ष्ण जावन आशिल्ले एक बाण आसता खंय ते कशी म्हणून सांगल्यार लोहाचे बाण भारी होड आसता खंय मक्षी ताका बंगराचे लेप घालून आसतात खंय ताजे सकड बाणाचें वर्णन आसा कोणाल बाण पडला म्हणून कळका नवे तशीच एकल्यांक एक टायप बाण खंय हो दुर्दर्शा तागेले की 5 तीक्ष्ण जावन आशिल्ले लोहाचे एक बाण आसता मक्षी बंगराचे हे आसता ते बाण घेवन 5 बाण तगेल तोंडावेरी मारता हाव तगेल आज अत्तपळ तगेल हनुमंताले शिरच्छेदन जावन हे 5 बाण तगेल तोंडा भितर वचून लक्त पळय म्हणून सांगून घेवन 5 बाण सोडता 5 बाण हनुमंत ताका कनल्याक इतले कितले की 1000 जनांन ताका येद्दोळता बाण सोडला आयुध घालला कने जायनी हे 5 बाण लागता कसने जायना ताका हनुमंताक हनुमंतू पळयता दुर्दर्शा तुगेले टायम आयले म्हणून सांगता तो अशीची दुर्दर्शाक वैर उडून घेवन तगेले ते परिघा आसता काल मी पळयलेले परिघा म्हणून सांगले रे ते महाद्वार म्हळ्यार भारी एक होड द्वार ते होड द्वार हागेले देहच होड कोर घेतला हनुमंतू ते होड देहा घेवन तेगे महाद्वारा वैर वचून घेवन बसला कितले होड अशें पुरते द्वार म्हणून योचन करूयात आमी तितले होड द्वाराक ते बंद करचेक एक चिलक आसता पळोवन आसता तुमी व्हड बागलांनी आसता होड चिलक ते तंडूचेकाची 100 जन राक्षस आसता खंय असले एक होड चिलक आसता ते परिघा म्हणून सांगून घेवन ते चिलक तंडीत खंय परिघा ते हातान दवरून घेवन हागेल मतभेर मारता दुर्दर्शाले तो तक्षण थंय जीव सोडता आनी वरलेले आसात विरूपाक्ष आनी युपाक्ष म्हणून सांगून घेवन तागेले ओट्टूची आनी 2 जण प्रघासा आनी भासकर्ण आनी 4 जण ओट्टूची अटॅक करतात म्हळ्यार आमी केदांय पिक्चरांत तांणी पळयतात हिरो एकली येवन मारत आसतात तो एकल्यांक मारून काडत आसता ओट्टू अटॅक करूयात न्हय अशी आनी 4 जण ओट्टू अटॅक करता ती हनुमंताक 4 बागले दाखून 4 जण ओट्टू अटॅक करता ती हनुमंतू एक होड एक थंय एक पर्वत आसता त्या पर्वताची ते बुडा समेत काण घेवन सोडता ताजे रूख सकड आसता रूख प्राणी पक्षी सकड आसता ते होड पर्वतन मेक्कोन दवरून घेवन हातान दवरून घेवन 4 जण वयर एक पटी उडयत 4 जण एक क्षणा भितर नाश जावन वचून सोडता ती 5 जन मंत्री पुत्र कोण आनी आसा ती सेनाधिपती एद्दोळताय पराजय पावनी तन्नी तसले एक सेनाधिपतींक हनुमंतू एक क्षणा भितर मारून काणू सक्कड नाश कोरून उडोवन सोडता तसले एक पराक्रम हनुमंताल वीर हनुम बहु पराक्रमा
ವೀರ ಹನುಮ ಬಹುಪರಾಕ್ರಮ. ಸುಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಜೀವರೋತ್ತಮ, ಸುಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಜೀವರೋತ್ತಮ, ವೀರ ಹನುಮ ಬಹುಪರಾಕ್ರಮ. ರಾಮದೂತನೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ ನೀ ರಾಕ್ಷಸರ ವನವನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ತಂದೆ ನೀ. ಜಾನಕಿಗೆ ಮುದ್ರೆಯಿತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹರುಷವಿತ್ತು, ಚೂಡಾಮಣಿಯ ರಾಮಗಿತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಬ ರಾಮ. ಚೂಡಾಮಣಿಯ ರಾಮಗಿತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆನಿಸಿ ಮೆರೆವ ವೀರ ಹನುಮ ಬಹುಪರಾಕ್ರಮ. ಸುಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಜೀವರೋತ್ತಮ, ವೀರ ಹನುಮ ಬಹುಪರಾಕ್ರಮ. ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ ಕೀ. ಸಿ आणि ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು हे 5 जण मंत्री पुत्रालೊಟ್ಟು होड सैन्य वचून असता. होड सैन्य कशी म्हणून सांगल्यारी चतुरंग बल सैन्य वचून असता. चतुरंग बल म्हळ्यार आमकां गोत आसा रथावेरी सुमार जन, हस्तीवैरी, घोडेवेरी आनी पदाती अशी सक्कड एक चतुरंग बला वचून असता. ते हंग फस्ट हो वैरी फस्ट सेनाधिपती हिंकाच मारून काणसोडलो. ते चतुरंग बला आसी एक राशू हस्ती घोडो रथ सक्कड आस. हनुमंत कन करत खयी अश्वेर अश्वान गजेर गजान योधैर योधान रथैर रथान खै. अशी एक अश्व काणू अनेक अश्वावैर उडयत खै. एक गजाक तंडून घेऊन अनेक गजार उडयत खै. तशी त्यांनी अशी मोर नोचोंची म्हणून घेऊन रथैर रथान एक रथ खाण अनेक रथावैर उडोवन घेऊन योधैर योधान एक 10 जण योधाक ಒಟ್ಟು करचे ಮತ್ತೆ कशी मरचे त्यांनी सक्कड मोर नोच म्हणकेचे. असले एक अद्भुत पराक्रम दाखयता. आम्ही महाभारतांतू भीम म्हळ्यार भीमू हनुमंताले अवतार आम्ही काल पळयलेले. हनुम भीम आणि मध्वाचार्य आणि ते जण वेई मुख्य प्राणाल वायुलेच अवतारू. असलेच युद्ध कौशल्य भीमालवे महाभारतान सांगतात. ते कन म्हणून सांगल्यारी भीमू अशी कंचे एक हस्ती आयल्यारी ते हस्ती वयर अटॅक करतात नव्हे. हस्ती घेऊन आयल्यारी ते हस्तीचे सोंडील धरचके धोरन अनेक हस्ती वयर उडोवचके. ते दोन्ही हस्ती मोर नचून सोडता. आणि ते मोर गेलेले हस्ती काण घेऊन भीमाले कोणे कवच घालून गेला. कंचे कवचनाशी युद्ध केलेलं पूर्ती महाभारत युद्धांतू कवचनाशी एकलोच भीमू कवच ना घालून घेना तशीच युद्ध करता. आणि बाण गीण सकड सोडल्यार लागता नव्हे म्हणून सांगल्यार मोर ताणी एक हस्ती काणू अनेक हस्ती वयर उडयलेले नव्हे. ते दोन्ही हस्ती मोर गेले. ते हस्तीक तंडून घेऊन 8 दवरून घेतके सक्कड आनी मरता असल्यारी हस्तीक लागता सक्कड. ते हस्ती सक्कड तांगेल बाण खाली जाल मागीर हस्तीक उडयता तांगेल वयर वचून आक्रमण करता. द्रोणाचार्यू युद्ध करचे भीमाल वैरी येता आसता. हक्कन म्हळ्यार गुरुल वयर युद्ध करचें न्हय. गुरून शिकयलेलें आमगे गुरुल वयर युद्ध करचें न्हय म्हूण सांगून घेवन तो युद्धाक अवॉयड करता आसता. द्रोणाचार्य गोतस मिगीर वयर कळ्ळें की भीम युद्धच करना नव्हे सकड वयर वचून घेवन युद्ध करता म्हूण सांगून घेवन द्रोणाचार्य भीमाल वयर अटॅक केल्यारी भीमान कन करचें धांवन वचून घेवन ताका रथ म्हणून घालच खाच. रथ म्हणून घालून म्हणून सोडल्यार द्रोणाचार्याकानी वापस तो देवन अनेक रथा वयर वचका ते दोळताय टायम जाता. हो युद्ध करचे केदारनाथ की वचून घेवन ताका रथ म्हूण घालून सोडचे. अनेक रथ काण ताका रथावेर उडोवन सोडचे. तशी करता आसता की भीमाल वयर हाय असले एक ते मध्वनामांतू काली पळयलेले. ಅರಿಗಳ ಅರಿಗಳಿನ್ ಕರಿಗಳ ಕರಿಗಳಿನ್ ಅರೆವ ವೀರನಿಗೆ ಸುರ ನರರು ಸರಿಯೇ म्हणून घेऊन हरिಗಳ हरिಗಳಿನ್ म्हणून सांगल्यारी सिंहा कस एक सिंहा काण अनेक सिंहा वयर उडोवच काय भीमान केदान हे तन्नी भीमा आणि पांडव सकड पंचपांडव तन्नी 14 वर्ष दवचताई हिमालयांतू बद्री लग्गी वचून रब्बून घेवन आसता. ती त्या टायमार अरण्यवास तांगेले मागीर पांडू मेल्ल मागीर तन्नी आस्थानाक येवचे. थंय बरी रान नवे व्हड रना भितर सिंह गज सकड आसता काही. ते खंयचे एक सिंह आयल्यार भीमा कापच काय पांडून सिंह येईल पळय म्हणून सांगून घेवन हो वचून घेवन एक सिंहा काण अनेक सिंहा वयर उडोवच काय. हरिಗಳ हरिಗಳಿನ್ ಕರಿಗಳ ಕರಿಗಳಿನ್ एक हस्ती आयल्यार ते हस्ती काण अनेक हस्ती वयर उडोवच काय. अरेव वीरनिगे सुर नरರು सरिये म्हणून सांगून घेवन श्रीपादराज स्वामी सांगतात. तसले एक अद्भुत महिमा भीमसेन जावन दाखयला. तो मध्वाचार्याले हंतवयी तसलेच एक काणी येता. म्हळ्यार मध्वाचार्य संन्यासी आमगेल्या टायमार जालेले न्हय. अत्यक्ष 700 वर्षा फुडें
मध्वाचार्याला संन्यासी जावन येवन आसतना तांकां अशी जीव हिंसे कडचे एक निषिद्धस म्हळ्यार वायूक कंचे एक निषिद्ध तशी तांणी लायक घालूंक म्हणना जाल्यार वयी संन्यासी जावन आयिल्ले निमित्त थोडेच तसलेच एक पालन करता वायू मध्वाचार्य तशें जावन कंचे कितलेकी जन तागेले वयर आक्रमण करताना वयी कितलेकी जन एक पटीकन जाता गंगा तीरार वचून आसतना एकलो खिलजी एकलो राजा खिलजी म्हूण सांगता ती कोणकी अशें पुरो अंतू एकलो मुस्लीम राजा तो तागेले सैन्य घेवन थंय गंगे न्हंय लग्गी वचून घेवन आड धरता मध्वाचार्याक एक क्षणा भितरी सगळ्यांक मारून काडची तितली शक्ती मध्वाचार्याक आसा जाल्यार हांव संन्यासी जावन आयला कोणाक मारून काडचें नज्जा म्हूण सांगून घेवन धैर्यान ते हज्ज मध्यंतू रिगून वता काय नाही भय नाशी तांणी सक्कड स्तब्ध जावन पडून आसता ती मारून काडका म्हूण मुखार आयलेले जन सकड नुतोच आयुध दवरून घेवन मध्वाक वाट दिवन सोडता ती असले एक पराक्रम एक पटी मध्वाचार्याला कन दत्ता एक रन्ना भितर वता आसतना तागेले शिष्या वटूच रन्ना भितर वता आसतना तांगेले म्हळ्यार देवा पॅट सकड आसता स्वामी कशी व्हरता ती देवा तद सकड आभरण गिबण देवाक घालचे आभरण सकड आसता दुड्डू गिड्डू सकड आसता ते घेवन रन्ना भितर वता आसतना एक व्हड एक चोर डकायती ग्रूप एक तांणी सकड आक्रमण करता ती मध्वाल वयरी आनी तांगेले शिष्या वयरी तेदाना मध्वाचार्य कन करता एक गांटी एक पत्तर थंय आशिल्ले पत्तर सकड काण घेवन एक आंगवाल्यान बंदी म्हूण सांगता आनी ते पत्राचो आंगवाल काण घेवन हांगेले वयर उडयता डकायत ग्रुपा वयरी ते तांणी करून करता ती तांणी सकड एकले मारून घेवन तांणी मोरण वचून सोडतात की तितलो एक व्हड डकायतालो गुंपू तांणी एकले मारून घेवन मोरण वचून सोडतात की म्हळ्यार हनुमा टायमारांतू अशें दाखयलो भीमा टायमार वय मध्वार टायमार वय ताणें हाता दुखून मरचें नज्ज म्हूण सांगून घेवन तांणीची एकले मारून घेवन मोरण वचून म्हण की मध्वाचार्य करता म्हणून मध्वयुजयंती एक प्रसंग येता तशीच हो अश्वैर अश्वान गजेर गजान रथेर रथान योधै योद्धान तांणी सगळ्यांक मारून काडचें म्हणकेची कोर्नु तृतीय भागम अक्षुणोत 1/3 रावणाल सेने नाश एकलोची हनुमंत एकलोची 30% सैन्य नाश करून सोडत काही तृतीय भागम अक्षुणोत एकलोची हनुमंतू तांणी वानर कितलेकी वानर कोटी वानर येवका म्हणना हनुमंत एकलोच पूर आशिल्लो तो अशी एकलो येवन एक तृतीय भागम अक्षुणोत एक 1/3 एक नाश करून सोडता कोर्नु रावणाक तक्षण सुद्दी वता तुगेले सैन्याचे एक भाग तिन्नींत एक भाग वचून सोडले 30% सैन्य नाश जावन गेले एकले मांकडा नाश केले म्हणून निमता एकलो मांकड कितलो उत्साह आसता मांकडाक म्हणून सांगल्यार मारून काडता वयर वचून उडता वयर दुखून उडता मारून काडता अशी एक अपरिमित बल आस म्हणून दान रावण सांगता दृष्टा ही पूर्वा मया विपुला विक्रम हांव फुडें कितलेकी विक्रम जावन आशिल्ले विपुल विक्रम आशिल्ले सकड मांकडाक पडयला वालीच सह सुग्रीवो जांबवांश बलवान म्हणून सांगता हांव वालीक पळयला सुग्रीवाक पळयला जांबवंताक पळयला कोणालाय इतली शक्ती ना नवे तो सांगता नीलाक पळयला हांवें मैंद द्विविध म्हणून सांगून घेवन अश्विनी देवता लावतार आनी सकड वेळी त्या टायमार आसता ती रावण तांकां पळोवन आसता मांकड सांगता कितलेकी वानर हांकां हांव पळयला मैंद द्विविध नील नळ पळयला जांबवंताक पळयला हांवें तांकां सगळ्यांक भारी शक्ती आशिल्ले वाली अंतू ताका खंकीन दवरून घेवन भोंवता आसता रावणाक तसोच शक्ती आशिल्लो हांव वालीक वय सुग्रीवाक वय पळयला हो कोणा बा एकलो हनुमान खंय हांव येद्दोळ ते पळयनीची आयकनीची असल शक्ती आस म्हूण म्हाका योचनाच येनी वालील शक्ती पशी चड आसकी की हे मांकडाक म्हूण ताका भंय जावन वचून सोडता तो सांगता नैव तेषां गतीर भीमा असल एक शक्ती आनी गती हांव कोणाक न तेजो न पराक्रम असल तेजस असल पराक्रम हांव खंयचे मांकडाक हांव पळयलेलें ना कन हे असल एक अद्भुत मांकड येवन सोडलें म्हूण पळयता तेदाना तागेले पूत आसता एकलो अक्षकुमारा म्हूण सांगून घेवन त्या अक्षकुमाराक आपयता अक्षकुमाराक आपोवन घेवन सांगता पळय तुका आमिगेले तितले शक्ती आस रावणाले अंतू तागेले तितलेच शक्ती आशिल्ले तेगजण म्हळ्यार रावण एकलो अक्षकुमार एकलो आनी तागेले पूत इंद्रजीत मेघनाद इंद्रजीत हांगा तेगजणाक वय इक्वल शक्ती रावणाल तितले शक्ती अक्षकुमाराक वय मेघनाद इंद्रजीताक वय आस खंय हांव सांगता हे अक्षकुमाराक तूं वस वचून घेवन हे मंकड कन पळय हांव असल मंकडाक आनी खंयचे पळयलेलें ना जाल्यार हे एक मंकड आस म्हाका भारी एक विचित्र म्हणून दिसता जाल्यार तुका मिगेल तितले शक्ती आस तूं वचून घेवन त्या मंकडाक निग्रह कोर न्हू म्हाका धोरण हाडी ना मारून पुणी हाडी म्हूण सांगता अक्षकुमार तूं कने भिवून काना म्हाका कितली शक्ती आसा हांवें ब्रह्मा लागी तोवे वर घेवन आसता सकाळाल तवळी सांगिल्लें म्हणके ब्रह्मवराभिरक्षितान ब्रह्माल तपस कोर न्हू रावणाल तितले म्हाका शक्ती येवका म्हूण सांगून घेवन अक्षकुमार तपस कोर न्हू ताका तितलेच शक्ती आशिल्ली तसले अक्षकुमार हो तो
युद्धाक वता तागेले एक व्हड रथ खंय ते कितलो व्हड रथ म्हूण सांगून घेवन वाल्मिकी वर्णन करता. सुमार एक 4 योजना तागेले रथ आशिल्ले खंय. 4 योजना म्हूण सांगल्यार बहुशा एक 50 मैली तितलो व्हड एक रथ. म्हळ्यार एक्झॅजरेशन बी अशें पुरो, अतिशयोक्ती जाल्यार बद्धकावे अशें पुरो. म्हळ्यार ताजे भितरी ते खंय खंय खंयच आयुध आसा म्हूण सांगून घेवन ते वर्णन करता. ती 8 एक पटी काडल्यारी 8 खडगे येत खंय. एक पटी हाण एक खडग म्हूण हात गेल्यार 8 खडग काण अशें उडोवचे जाता खंय. तसले एक आसता खंय. खंय खंय हे आसता खंय गदा आसता खंय. दुसरे कडेन ताका तुणीर आसता खंय. म्हळ्यार बाण सकड घालचे तसल एक दबरच तसल जाग आसता खंय. धनुश आसता खंय कितले की ताका धनुश आसता खंय. असल सकड एक व्हड रथ ते काण दिवचे जन चक्ररक्षक म्हूण आसता ती तांणी सकड आसतात खंय. तसले एक व्हड रथ घेवन येता. त्या रथाचें एक वैशिश्ट्य म्हूण सांगल्यार ते रथ नेलावयर वचना खंय, आकाशावयर वच खंय ते रथ. तसले एक रथ अक्षकुमाराले ते एक रथ घेवन अक्षकुमारू हनुमंताल वयरी आक्रमण करचें येता. तो कन करता अशी तागेले गीत हागेले मणकेची तवळी आमी जम्मू मालील पळयले. जम्मू मालीन दूरदर्शन कशी एक बाण सोडले, तीक्ष्ण जावन आशिल्ले बाण सोडले म्हणून सांगून तसलेच तीक्ष्ण जावन आशिल्ले बाण हो अक्षकुमार घेवन हनुमंताल वयरी सोडता. सोडल्यार कितलो सोडता म्हूण सांगल्यार आकाश मार्गान अवकाशहीनांश्चक्रे खंय. आकाश म्हळ्यार हो वयर बसला हनुमंत, तोरणा वयर बसला नव्हे. हो तोकून बाण सोडतस हो आकाशा वयरीच आसा. आकाशा दोकून बाण सोडतसल्यार आकाश मार्गान अवकाशहीनांश्चक्रे खंय एक अवकाश ना खंय, थोडे वेळ जागो ना खंय. तितले एक बाण सोडता हो अक्षकुमारू. थंय थोडे वेळ जागो ना अशी तितले बाण सोडता खंय हनुमंताल वयरी. तितले बाण सोडल्यार हनुमंताक एक वयी तागेले अंगाक लागता ना खंय, लागताच ना खंय. वायू नव्हे, वायू म्हळ्यार वारे कमी बाण सोडल्यार केन्ना लागता, केन्ना लागना. तशी हनुमंताक तिसले एक जोर जावन एक तितले आकाश मार्गान थोडे वेळ अवकाश ना तितले एक हे सोडल्यार वयी ताका थोडे वेळ लागना अशीची तो हनुमंतू वायुपुत्रू ताका कने लागना अशी रप्त खंय. मागीर तो लागता खंय पळय तेग जाण आसा ती रावणस अक्षकुमारस आनी इंद्रजितस आनी तेग जाणाक वयी इक्वल शक्ती आसा. रावणाक रामान मरका हनुमंतान सांगचे निधार्येव रावण स राघवश्च नान्यथा. राघवान मात्र रावणाक मारून काडका, हांव मारून काडचें न्हय ते समनई. ते म्हळ्यार विष्णुनाची जय विजयाक वर दितान सांगिल्लें हांवच मारून काडता तुमकां जन्मान 3 जन्मान तूं हांवच तुमकां मारून काडता म्हणून जय विजयांक वर दिलेले परमात्मान. ते वर देवाल वर हनुमंतू उल्लंघन करना. देवान वर दिला जय विजय अवतार जावन आशिल्ले रावण आनी कुंभकर्णाक परमात्मानच मारून काडका. रावणाक अनुपम जावन आशिल्ले एक शक्ती आसा ते निधार्येव रावण राघवस्य नान्यथा. राघवाक मात्र तो आनी 2 जाण आसा ती अक्षकुमार आनी इंद्रजित हांकां 2 जाणांक हांव मारून काडयत. जाल्यार यदिंद्रजीन मया जितो न चास्य शक्ती रिक्षते. हांव कन पूण इंद्रजिताक मारून काडल्यार तागेली कोण अशी एक शक्ती आसा म्हूण सांगून घेवन कपीक सकड कळना. म्हळ्यार कपी सकड थंय आसतना उलोवंक घेवन आसतात खंय. रावण आसा, रावणाल पूतवे आसा, तो वेन महाशक्तिशाली, इंद्राक सोलसिला खंय तो म्हूण सकड उलोवन घेवन आसतात ती. एक पटी पळका न्हू ताका म्हूण मंकाड सकड उलोवन घेवन आसतात खंय. आमी सकड कोणे पूण एकले चोराक धरले म्हूण सांगल्यार रोडार वता आसतना आमी वचून घेवन पळोवचें कोण तो चोर धरलो, टेररिस्टाक धरलो की एक पटी फोटो दाखोवचे टिवीन तूं म्हूण आमकां. तशीच मंकडाक वय तो चोर असल्यार वय वायट असल्यार वय एक पटी तागेलें तोंड पळका नवे म्हूण सांगून घेवन अशी आनी मंकाड सकड उलोवंक घेवन आसतात की इंद्रजिताक एक पटी पळोका कशें आसता म्हूण पळोका. इंद्राक सोलसिला म्हळ्यार महापराक्रमी नव्हतो ताका एक पटी पळोका म्हूण. हो हनुमंतू तागेले भक्ताल वयर करुणे ताका पळोका नवे दायज तागेले शक्ती पळयात तुमी एक पटी ताकाच हांव ताका मारून काडा म्हणून. यदिंद्रजीन मया हतो न चास्य शक्ती रिक्षते. हांगा सकडाक तागेले शक्ती पळोवचें जायना आनी कन कोरया म्हूण सांगल्यार हांगेले 2 जाणांक इक्वल जावन आशिल्लो अक्षकुमार आसा विचार आतस्तयो समो मया. तांगेले 2 जाणांक सम जावन आशिल्लो अन्यकलो आसा अक्षकुमार. ह्या अक्षकुमाराक हांव मारून काडून सोडता. तेदान मिगेलवे शक्ती कन म्हूण कळटा. ते रावणाक मारून काडची तितली शक्ती हनुमंताक आसा म्हूण सांगून घेवन सकडांक कोळो म्हूण सांगून घेवन हो हनुमंतू निर्धार घेता. घेवन हो आकाशवेरी चक्रवत भ्रमातुरम. आकाशवेरी चक्र म्हणके घुंतस खंय हो कोण अक्षकुमार तागेले रथ आकाशवेर उडचे ना.
आकाशवैर गुंतसले हो सांगता आकाशवैर गुंतस नव्हे राव आयलो म्हण सांगून घेवन तोग दकून सीदा वयर उडता तूं वयर गेलें म्हाका चांग दल्लें म्हण सांगून घेवन वयर उड्डून घेवन ते रथ मोण घालून वयर असतो अक्षकुमार तागेले पाय दवरून घेवन सोडत काही पदो प्रगृह्य पुप्लुवे तागेले पाय दवरून घेवन आनी वयरत काही हनुमंत वयर वचून घेवन तू चक्रमणके गुंतशिल्लें आत्ता पळय तुगेले एक गम्मत म्हण सांगून घेवन ताका चक्रमणके गुणत केले पाय धरून घेवन चक्रमणके 1000 पटी गुणत के गुणोन घेवन तोग्गू नेलावेर धडारणे घालत के अक्षकुमार पडले की अपोतयत धरातले क्षणेन मारुती तनु वयर दकून उडयल खंय अक्षकुमाराक तो थंयच नाश जावन गेलो ब्रह्माला वर घेतला रावणाला तितले शक्ती आशिल्ले अक्षकुमाराक अशी चक्रवत भ्रमातुरम अशी वयर गुणोन घेवन तोग्गू नेलावेर घालून नाश करून सोडता असलेक हनुमंतालेक विक्रम ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಭಾರತಿಗೆ ಕಾಂತನೋ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಚಂದ್ರಗೆ ಪಾಣನೋ ಅಸುರರ ದಯ ಬಾಣನೋ ಖಳರ ಗಂಟಲಗಾಣನೋ ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೀಣನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಭಾರತಿಗೆ ಕಾಂತನೋ ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಸಂಜಾತನೋ ಎಂಥ ಬಲವಂತನೋ ಕುಂತಿಯ ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ ಕೀ ಜನ್ಮಗಿರಿ ಅಕ್ಷಕುಮಾರಕ್ಕೆ ಮಾರನ ಕಳ್ಮಗಿರಿ रावणाक भारी दुःख जावन येता शोक तापित शोक पक्के भारी दुःख जावन वचून सोडता रावण कन करता आनी कोण आसा ती मिगेल सम आसा म्हूण सांगलेरी समान जावन आसचें म्हूण सांगलेरी इंद्रजित्ताची ते इंद्रजित्ताक सांगता पळय इंद्रजित्तू मिगेल पूत प्रिय पूत जावन आशिल्लो अक्षकुमार मोरून गेल्लो आतां तुका युद्धाक पेटोवचेक म्हाका इश्ट ना जाल्यार तूच मिगेल बेस्ट चान्स आसता तशें हे मांकडाक धरचेक तूच वस तू इंद्राक सोलसिल्लें तसल तुका एक शक्ती आस म्हळ्यार तिका एनकरेजमेंट दिवका ना वता आसतना युद्धाक सो सांगता रावण इंद्राक सोलसिला तुवें हे मांकडाक एक सोलसूचें केन्ना एक व्हड विशय न्ही बस वचून घेवन मांकडाक ते धोर न्हू कपीर निग्रह कोर न्हू मिगेले येद्रा कप्पन हाडी हांव ताका मारून काडटा म्हूण सांगून घेवन ते जाणा इंद्रजीत सांगता जायत हांव वता तूं आनी भिवू नाका मागीर कितले वरास्त्र आसता ते देवतेला दाखून सकड वर घेतला तो आनी आचार्याल म्हणजे शुक्राचार्याला दाखून सकड दुसरो मंत्र शिकला ते मंत्र दाखून एक भारी एक वरास्त्र आसता गेले की अस्त्रक आनी शस्त्राक व्यत्यास म्हणून सांगल्यार शस्त्र म्हणून सांगल्यार केवळ एक बाण जाल्यार ते बाणाक अस्त्र त्यांनी एक देवतेक आपोवचे अग्नीक आपयले म्हणून सांगल्यार ते सेम बाणाची अग्नीलय सन्निधाना निमित्त ते आग्नेय अस्त्र जावन वचून सोडता ते अग्नी येवन सकडाल वयरी नाश करून अग्नी उज्ज लावसून घेवन सकड लसून वचमणके करता तशी देवतेन खंयचे एक देवतेक ते बाणच दोका म्हणना तण ते एक काणी मुखार येता एक तणाची धोरण घेवन उडोन आसता रामू तणा वयरी ब्रह्मास्त्र कोरून ते एक कायळे वयरी राम उडोन आसता ते एक तणाक वय ब्रह्मास्त्राचे पवर येवन सोडता केलेक म्हळ्यार ब्रह्मास्त्राचे अभिमानी देवते जावन आशिल्ले ब्रह्मू ते एक तणा वयर येवन सोडता तशें जावन ते तण म्हळ्यार आयुध ताणें एक गदा की बाण की सोडका म्हणना तसले एक अस्त्र शक्ती इंद्रजित्ताक आसता तो सांगता मिगेले वरास्त्र मिगेले एक भारी एक अस्त्र ते वरास्त्र हांव
प्रयोजनाक अत्यत्तमक्का हे मंकडा खाव्य क्षणा भितर दोरंग घेऊन सोडता म्हणून तागेले एक होड रथ असता अक्षकुमाराला म्हणकेची तर ते रथ हाक धावण्याचे म्हणून सांगले रे हस्तीन तंडून होरचत असले एक रथ ते रथ तंडून घेऊन सुमार सैनिकालोटूची तगेलेक सैन्य म्हळ्यार एक सेनाधिपतींक तंगेले एक सेने असता एक मंत्रीपुत्र म्हणून सांगले तंगेलोटी अनेक सेने असतात म्हणजे त्यांनी एक कमांडर जावन असतात ते कमांडरा अंडर सुमार जन राक्षस तशी इंद्रजित्तालोटी एक भयंकर जावन आशिल्ली एक सेना असता काही ते सेना घेऊन इंद्रजित्तू कपिल वैरी आक्रमण करूया म्हणून सांगून घेऊन वता तेदाना हो हनुमंतू थंय पळयता इंद्रजित्त लायक जाल्ले म्हाका म्हणून सांगता तागेलो देह ऑलरेडी तो होड जावन बेळसून घेतला इंद्रजित येतस म्हणून सांगल्यार आनी होड करून घेत खंय तो आनी होड करून घेवन रप्त काही इंद्रजिताक दिसता काही हो तो होड करता म्हळ्यार म्हाका आनी चांग कळ्ळेक म्हळ्यार अकस्मात हांव एक बाण सोडले रे सान आकार आसल्यार खंय पुणी रिग्गून वचून सोडी येता म्हळ्यार एक आमी एक सान एक खंयचे एक मूस मरका ना जळार मरका म्हणून सांगल्यार धरचें जायना आमकां निसोर वचून सोडता हाता दुखून तेच एक होड एक मज्जार गिज्जार आसल्यार धरचें जाता आमकां न्हय तशें तो लागता काही होड आकार करता सो चांग जाल म्हाका हांव खंय पुणी बाण मारल्यार ताका लागता म्हणून इंद्रजित्तू होड जा तूं होड जा हांव पळयता म्हणत की हनुमंत होड एक आकार करून घेवन ताका एक उत्साह हनुमंताले नांवाची उत्साह ताका आमी महोत्साह म्हणून सांगून घेवन विष्णू सहस्रनामान सांगतात परमात्माल नांव महोत्साह म्हणून हागेले अनुत्साह म्हणून सांगून घेवन हागेले हनुमंताल नांव सांगता ताका एक भारी एक उत्साह आसा तो उत्साहांत वचून घेवन रप्ता काही होड तागेले देह करून घेवन रप्ता रपल्यारी इंद्रजित्ताक खुशी जावन तागेले वयरी अशीच सुमार अस्त्र सोडके फस्ट बाण सकट सोडता नॉर्मल जावन आशिल्लो बाण सोडता तो आयुध सकट उडयता हनुमंताक काय लागना मामुली इतलो वेळ युद्ध पळयला आमी कने हनुमंताक कसने लागनी हो ताका अस्त्राद कुनूच मारका म्हणून सांगून घेवन वरास्त्र मंत्रितैही शरैही एक तागेले एक बाण सकड वरा तागेले आपयता दुसरो वरा दाखोवन ताका एक कन बाण मेळ्ळा अग्नी अस्त्र आस इंद्राल अस्त्र आस ते दुसरो देवते लागता आसता मोहन अस्त्र आसता वरुणास्त्र आसता ते सकड एक सोडया म्हणून सांगून गेलो ते हनुमंताल वैरी तो वरास्त्र मंत्रितैही शरैही सकड एक वर आशिल्ले अस्त्र हनुमंताल वैरी सोडता तितले वर आशिल्ले अस्त्र सोडल्यार वय हनुमंताक कसने जायना सामान्य जावन देवतेले एक वर आशिल्ले मंत्राचे एक सोडल्यारी तांकां कने एक थोडे पुणी घास जेवका कने एक थोडे पुणी लागता जाल्यार हनुमंताक इतले एक वरास्त्र मंत्र आशिल्ले एक शर सोडल्यार वय हनुमंताक थोडे वेळ लागना काही हक्क भारी आश्चर्य जाता कितले वर आशिल्ले हांव अस्त्र सोडतस हनुमंताल वैरी थोडो वेळ लागता ना मो हक्का म्हण सांगून घेवन तो एक उपनिषदांत एक काणी येता ते संदर्भोचित जावन सांगता उपनिषदांत एक काणी कन सांगलेरी कन म्हळ्यारी आनी देवते सकड परमात्माक पूजा करता आमी सकड कशें करता ती देवतेले एक विग्रह दवरून घेता ती देवतेले विग्रह दवरून घेवन ते विग्रहाक आमी पूजा करतात ते विग्रहा भितर कसने एक दोष गीश आसल्यारी आमकां ते दोशा निमित्त परमात्माला सान्निध्य चोके उण जेवचे साध्य आसा जाल्यार देवते सकड पूजा करता आसतना तांणी विग्रह सकड दवरून घेना ती तांणी सकड तांगेल पूजा करचे रितीची विभिन्न जावन आसता तांणी कन सांगता ती खंयचे एक देवतेकच बसकोरया हांगा ते देवतेक बसकोऱ्यांक घेवन तागेले भितर आशिल्ले परमात्माक आमी पूजा करुया म्हणून अशें लागता ती तेन्ना एक देवतेक इंद्राक अग्नीक आपयता ती अग्नीक आपोवन घेवन सांगता ती पळय आमी तुगेले भितर आशिल्ले परमात्माले अग्नी भितरले परशुरामाल रुपान तूं देव आसा ते परशुरामाक आमी पूजा करता ती तुगेले भितर आशिल्ले म्हणून सांगून घेवन पूजा करच्याक शूर करता ती तेन्ना थंय दैत्य आसता ती दैत्याल सकड काम म्हणून सांगल्यार तांणी पूजा करचें सोडचें ना यज्ञाक तांणी बाद कशी रामाले पळयला आमी काणी खंयचे एक यज्ञ करता आसात की खंयची एक देवा पूजा करता आसात म्हणून सांगल्यार तेन्ना तांणी पाड करचेंच तांगेलें एक काम दैत्य आमी वयकने एक भक्तीन एक जप करुया म्हणटा आमगेलें मन सकड पाड जाता कळ्ळें म्हणून सांगल्यार ते दैत्य सकड आमगेल्या मना भितर येवन घेवन आमगेलें मन अशुद्ध करता ती आमकां नक्क आशिल्लें येवचें ते टायमार येवचें तेच जोड टायम आमी लायक करनासता ती कळ्ळें ना आमगेलें मन शांत आसा शुद्ध आसा म्हण देवा पूजा करका जप करका म्हण दोळ दंपिल तक्षण आमगेलें माथे भितर नक्क आशिल्ले विचारच येवचे कळ्ळें म्हणून सांगल्यार अशी दैत्य सकड ते टायमाक रक्त आसता आक्रमण करुया हाका मन अशुद्ध करुया म्हणून सांगून तशी आनी केदार अग्नीक तुगेले भितर आशिल्ले देवाक आमी पूजा करता ती म्हणून पांय पडतात की अग्नीक दैत्य आक्रमण करता ती अग्नी अशुद्ध जावन वता अशुद्ध जाल्ले म्हणून सांगून घेवन तांणी देवते सांगता ती हे अशुद्ध जावन आशिल्लें एक विग्रह आसा प्रतीक आसता ते प्रतीकाक आमी पूजा करचें नाका दुसरे देवतेक आपया म्हणून सांगून तागेले पशी वयर आशिल्ले वरुणाक आपयता ती वरुणाक अशीच पूजा करता ती वरुणाक दैत्य आक्रमण करता ती
म्हळ्यार कली मुख्य कली आदी दैत्य आसा ती तांकां सगळ्यांक निग्रह करचो तसली शक्ती हांकां देवतेंक वयना. कली आक्रमण करता, दुसरो दैत्य आक्रमण करता ती, वरुण वे अशुद्ध जाता, वरुणाक वे अवरुणा प्रतीक हानी सोडता ती, तशी वयर वत्तची इंद्राक आपयता ती, इंद्राल प्रतीकाक पूज करचेक शूर करता ती, वापास अशी जाता, दैत्य येवन आक्रमण करता ती, इंद्राल वे प्रतीक अशुद्ध जाता, इंद्राल भितर आशिल्लो देव हांकां दिसना, इंद्रा भितर तुका पूज करचें जायना म्हूण सांगून सोडता ती. आनी कोण आसा म्हूण सांगल्यार वायू, वयर आशिल्ले ब्रह्मवायूक वायूक आपयता ती, वायूक आपोवन घेवन तुगेल भितरी आमी देवाक प्रतीक आसा, तुका पूज करता, तुगेल मूलक आमी देवा पूज करता ती म्हणून आनी वायूक पूज करता ती. वायूक वय दैत्यांक इतले जनाक आमी मारन आक्रमण केला इजी, ಒಟ್ಟು आमी देवाक पूज करचेक सोडचेकनच हांकां म्हूण सांगून घेवन वायूल वयर आक्रमण करतात. वायूर वयर आक्रमण केल्यार दैत्यांक एक थोडे वेळ वायूक लागना खंय. म्हळ्यार ते एग्जाम्पल दितात कशें म्हूण सांगल्यार एक पत्तर आसा, एक व्हड पत्तर बंडे पत्तर आसा, ताजे वयर एक सन्न गुळी, मत्तेच गुळी काणून उडयल्यार कन जाता. ते मत्तेच गुळी भितून ते मत्तेच गुळीची चूर चूर जावन वचून सोडता, पिट्टी जावन वचून सोडता. तशी अखणाश्मा म्हूण सांगून घेवन ताका नांव दिता ती हनुमंताक, म्हळ्यार वायूक. अश्मा म्हूण सांगल्यार फत्तरू, अखणा म्हूण सांगल्यार पिसो करचो दान आशिल्लो वज्री असले एक वज्रा मणकेच फत्तरू. ताजे वयर हानी सकड आक्रमण केल्यार दैत्यान ते थोडे वेळ ताका कणेक ते देवाल प्रतीक कन आस हनुमंताल भितर तागेले थोडे वेळी प्रतीकाक अशुद्ध जायनाकय हांकां संतोशान हनुमंताले भितर आशिल्ले परमात्माक हानी पूज करता ती. म्हळ्यार देवाल प्रतीक हनुमंताल भितरी आस म्हूण सांगून घेवन तशी पूज करतात. तशें जावन परमात्माले प्रथम शिष्य जावन आशिल्लो हनुमंताक अखणाश्म समा म्हूण सांगून घेवन नांव ताका वज्रांगी म्हणून सांगलीं नवे केल्याक म्हळ्यार हे कारणां निमित्ताची. तशें जावन आमी पूज करता आसतना प्रति दिवस तुमी आयकून आसतात भटमामू मुख्य प्राणांतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत लक्ष्मीनारायण प्रेरणया लक्ष्मीनारायण प्रित्यर्थम कनकी एक संकल्प करतात. कंचे एक संकल्प करताना कंचे एक पूज करताना मुख्य प्राणांतर्गत केल्याक म्हूण सांगल्यार मुख्य प्राणा मूलक गेल्यार मात्र देवा पावता. एक मुख्य प्राणा मूलक केल्ल्यारी ते कंचे एक तांकां दोश वे लागना म्हूण सांगून घेवन आमी दुसरे खंयचे देवते मूलक केल्यार बाय चान्स दोश लागचे चान्स आसा जाल्यार मुख्य प्राणाल मूलक गेल्यार खंयचे दोश ना अशी सीदा देवाक पावता. मुख्य प्राणाक खंयचे एक दैत्यान आक्रमण करचें साध्य ना म्हूण सांगून घेवन एक तत्व आमी दिवस सांगतात ते तत्व आमी हे काणी मूलक उडगास करून घेता. उपनिषदांत ह्योच काणी हे अखणाश्म समा म्हणून तशें जावन हनुमंताक नांव. हो अखणाश्म सम जावन आशिल्ले तागेले देह वय म्हळ्यार तागेले तो हा वायू तागेले प्राकृतिक देह जल्लेर वयी ताका प्राकृतिक देह वय कसले एक म्हूण सांगल्यार असल सकड सन्न कने बाण गीण अस्त्र ते सकड खंयचे लागना. तशें जावन हे देवतेले वर आशिल्ले अस्त्र घाल्ल्यार वयी ताका कसने लागना अशी तो तशी रब्बून आसता हनुमंतू. हो मागीर इंद्रजिताक आश्चर्य जाता कोण हे असल वस्त्र घाल्ल्यार वे कने लागतना नवे व्हड आशिल्ले सगळा अस्त्र ट्राय केल्लो. आतां एक अस्त्र मिगले अस्त्र ब्रह्मास्त्र एक आसा ते ब्रह्मास्त्राक एक ट्राय करूया म्हूण सांग. म्हळ्यार ब्रह्मास्त्राक येद्राक आनी खंयचे अस्त्र ना. नारायणास्त्र एक आसा ते काणी अनेक पाटी मुखार केदान पूण अवकाश मेळ्यार फाय पळया ताजे विशय. ते ब्रह्मास्त्राक एक ब्रह्मास्त्र सोडता हांव ब्रह्मास्त्र सोडूं हे मंकडाक हांव निग्रह करचेक साध्य आसा म्हूण सांगून तो ब्रह्माकाची आवाहन करून तागेले अस्त्रा भितरी ब्रह्मास्त्र हागे वयर सोडता हनुमंता. ते ब्रह्मास्त्र लागल्यार वयी हनुमंतू हरीर विचिंदयन निराकुलः ताका सनी एक चिंतेच दत्तना खंय तितले एक व्हड ब्रह्मास्त्र लागले ऑलमोस्ट न्युक्लियर बॉम्ब म्हूण सुमार जन सांगतात नवे. तसले एक व्हड एक अस्त्र लागल्यार वयी हो योचन करतास खंय मया वरा विलंगिता अनेकशः स्वयंभुवः. हे स्वयंभुवान म्हळ्यार ब्रह्मान वर दिल्लेले अनेक पाटी ब्रह्मान वर दिल्लेले हांव उल्लंघन केला. केल्याक म्हळ्यार तांणी दोग जाण तवळी पळयले ना फ्रेंड्स तन तांगेल इक्वल तांणी दोग जाण समान जावन आशिल्ले निमित्त ब्रह्माल वर हांव उल्लंघन करुयेत. हो सांगता हांव कितले किपडे म्हळ्यार सिंहिकाक ताणें वरा दोकून वराभिगुप्तान सिंहिकाक मारून काडले. हांगा वराभिरक्षितान हांगा सप्त पर्वत प्रभान तांकां सकडांक मारून काडले. अक्षकुमारान ब्रह्मा दोकून वर घेतिले ताकवे मारून काडून सोडले. सो सांगता मया वरा विलंगिता हे अनेकशः स्वयंभुवः जाल्यार वयी समाननीय एव मे जाल्यार वे तो म्हाका माननीय केलेक म्हळ्यार पदवी निमित्त ब्रह्म वैरस वायू नेक्स्ट ब्रह्म जातलो पदवी निमित्त ब्रह्म एक स्टेप वैरस सो समाननीय एव मय अथोत्र मानयाम्यहम. तशें जावन हांव ताका एक मानन करता मान्य दिता हांव मान्यता दिता. तशें जावन हांव हे बद्दवत हांव एक चिकेची बंदून गेले नुतच रब्बून सोडता कन करता की पळया
कने मक जायना जाल्यार वयी कन करतात हे तशीच तो सांगता मिगे लक्ष कने रावणाक पळोवका म्हूण सांगून घेवन इति हे लक्षमेव मे स रावणश्च दृश्यते हे अवश्य गेल्लरी रावण म्हाका मेळचे म्हळ्यार हागेलो इंद्रजिता वट हांव गेल्लरी तो म्हाका रावणवे मेळता तशी हांव रावणाक पळोवचेक वे दत्ता आनी सकड परहष्टू आनी सकड कने भारी संतोषान मंकड सकड भारी संतोषान तांणी कन करतात म्हणून वेळी म्हाका पळोवचें दत्ता म्हणून हनुमंताल ते एक स्वाम्यान पयर सांगलें 2 कार ಒಟ್ಟು करचे म्हणून सांगून घेवन सीतेक सोदूचे गेल्ला तो चतुरंगल अवकाशोपि ना विद्यते म्हणून सांगलें चतुरंगल मात्रोपि अवकाशो न विद्यते एक 4 इंचस जागवे सोणाशी सोदिला सोदीत आसतना सीतेक सोदीत आसतना तो कोण केला खंय हांगेले शस्त्रागार आस कितले जन मंकड आसा ती खंय कोणाले घर आस थंय देखून हांगे येवचेक तांकां कितलो वेळ जाता तागेले सैन्याचे संचलन सकड कश देल्ला ते सकड पळोवंक घेतला एक्कपटी 2 काम करचे म्हणून सांगून घेवन हनुमंताल ते सकड पळयला हो तो सांगता अन्य कामे दत्त हांगा रावण एक मेळता म्हाका पळोवचेक हे खुशी जावन आशिल्ले मंकड सकड कन करता ती म्हणून म्हाका पळोवचेक वेळ मेळता आनी रामाल संदेश रावणाक पेटोवका आशिल्ले तेवे पेटोवचे म्हणके दत्ता म्हणून सांगून घेवन हो हनुमंतू योचना करता इतले सकड इतले राक्षसांक मारून काडले इतले सकड राक्षसांक मारून काडले अक्षकुमाराक मारून काडले सप्त पर्वत प्रभान मंत्रिपुत्रान सकडांक मारून काडल्यार वय तागेले हाता भितर अन्नी चुडामणी तशी आस मुष्टी भितर अन्नी चुडामणी दोर घेवन सकडांक मारून काडला सोणी तो हनुमंतू अशी योचना करता म्हाका कन करतात हांनी पळोवया आनी तशें जावन हो कन करता बद्धवत स्थितम हांव नुतोची बंदून गेलेले मणकेची रप्ता म्हणून सांगून घेवन हो ब्रह्मास्त्र सोडला हे मंकडाक कने जायनी नवे म्हणून इंद्रजिताक भारी आश्चर्य जाता जाल्यार अटलिस्ट बंदून गेलो न्हू हांव ताका ब्रह्मास्त्रान बंदून गेले ब्रह्मास्त्रा निमित्त बंदून गेले मणकेची हनुमंत रप्ता हक्क दिसता इंद्रजिताक ब्रह्मास्त्रान बंदून गेला हांव ताका जाल्यार ब्रह्मास्त्राचे ताका एक तेजस दिसता आसता हनुमंताल सुत्तू ब्रह्मास्त्रात एक तेजस दिसता आसता ब्रह्मास्त्रान बंदून गेले ताका म्हणून भारी खुशी जाता इंद्रजिताक हो वय बद्धवत स्थितम हो नुताची बंदून गेलेले मणकेची हनुमंत तशी रप्ता तेदाना हांनी राक्षस सकड बुद्धी ना म्हणून तांणी कन करता ती तांगेल्या घरांत तशी रज्ज गिज्ज सकड हाडतात के रज्जो सकड सनसन द्वार गी सकड हाडू हनुमंताक बंदितात के तितलो व्हड ब्रह्मास्त्रान बंदून आसतना सनसन रज्जन बंदिल्यार कन जाता ते ब्रह्मास्त्राक एक अवमर्याद केलेले मणकेची जगामाच अस्त्रम उत्तमम तांणी सकड बबंदूर अन्य पाशकैः दुसरे पाश हाणू हनुमंताक बंदिता ती इंद्रजित ए रब्बरे ब्रह्मास्त्र बंदिला तुम्ही सनसन रज्जू हाणू का ती ब्रह्मास्त्र वचून सोडता म्हणून सांगतास आनी सकड वचून घेवन सनसन रज्जंतू बंदून सोडता ती ब्रह्मास्त्र तक्षण वचून सोडता ब्रह्मास्त्राक एक अवमान केलेले म्हणकेच ते ब्रह्मास्त्र वचून सोडले अय्यो कन करचे ब्रह्मास्त्रांत बंदून गेलेले हनुमंताक हो येवन रज्जंत बंदून घालून सोडीन वे म्हणून सांगले रे इंद्रजित योचना करता आसले रे हनुमंतू ताका गोतास जाल्यार वे जाल्यार बंदून गेले म्हणके तो बंदून गेले म्हणके बद्धवस्तम बंदून गेले म्हणकेची रप्ता इंद्रजित लेखता पळय मंकड म्हळ्यार अशीची बुद्धी ना ब्रह्मास्त्र वचून सोडले संतरान जजान बंदिला जाल्यार वे तो नुताच रबला म्हणून लेखता आयत हनुमंताक वे तेच दोका आशिल्ले वचून पळया वचून रावणाक वचून मेळका हांवें रावणाक वचून मेळका हांवें रावण वचून घेवन मेळनू मागीर मुखार कशी म्हूण पळया म्हणून हनुमंतू बद्धवस्तम हक्का तंडून घेवन व्हरता ती तंडून घेवन व्हरता आसतना आनी सकड मक्षी देखून किडोचे मंकड नवे आमी सकड आम्मीच करतात मंकड राक्षसान करचे काय व्हड विशय नाही मंकडाक तंडून घेवन व्हरता आसल्यार सकड मक्षी देखून किडोच खयी मंकडा वयर कणकणकी उडोच खयी उद्दा घालच खयी सकड कणकणकी करता आसता ती तितले सकड अक्का हे दिल्यार वयी हनुमंत ताका सकड ताळमे म्हळ्यार केदान वयी हस्ती पळया हस्ती रोडार चमकून वता आसतल्यार सूण सकड भोंगता आसता हस्तीन एक पटी तागेले सोंड इंत तागेले एक पटी सुणेक लकयल्यार पुरो तें सूण मोरून वता जाल्यार वय तागेले एक गज गांभीर्य आसता ते म्हाका गोतास आनी सकड सूण मोरून वता म्हणून जाल्यार तो कन चिंत करना अशी हस्ती वता आसता तशीची हनुमंतू हे राक्षसांक सकड हांव लकयल्यार मोरून वता ती जाल्यार वाटना तांणी कन करता ती पळया सकड हांव सहने करता म्हणून सांगून घेवन वता वादिराज स्वामी सांगता ती असले एक भयंकर सहने आशिल्ले असले भयंकर शक्ती आशिल्ले हनुमंतू म्हळ्यार वायू तागेले बायल आसा द्रौपदीक तिगेल किरकी तंडीत आसतना तो नुतरबला नवे कसोन एक आश्चर्य म्हणून सांगता इतली शक्तीशील केदानवयी कोणीय एक सान एक व्यक्ती आमगेल चरुड की आमगेल बायल की कोणाक आमगेल प्रिती पात्राक कोणीय पूण व्यक्ती आसता ती तांकां थोडे कश्ट जाल्यारय शक्ती आशिल्ली व्यक्ती तो वचून घेवन ते तडसूचे प्रयत्न करता भीमाल तसो अप्रतिम शक्ती आशिल्ली व्यक्ती द्रौपदी
ತಿರುಗಿ ತಂಡಿತಸ್ತನ್ವೇ ನುತ್ತ ಬಸ್ಲಾ म्हणून सांगले कसं एक अद्भुत सहाने असा अद्भुत अव काही पळयनी म्हणून सांगून घेऊन वादिराज स्वामी वर्णन करतात ते केलेक म्हणून सांगले आमकां गोत आसा कृष्णाना येवन ते एक दाखोवन दिवका म्हणून सांगून घेवन भीमाक गोत आशिल्लें तशें हांव तो सहाने करून घेवन राबलो तशीच हांगा हनुमंतवय सहाने करता आनी कणपुणी उडोवंती खेळोवंती किडोवंती हांव कने करना म्हाका रावण इति हे लक्षमेवे स रावणश्च दृश्यते म्हणून सांगून घेवन रावणाले एद्राक अप्पन ಹೊರತಾತಿ रावण ತಂಡನ್ घेवन इल्तदान निमगीत पळयता तितले सकड ताणें 1/3 सैन्याक नाश करून घाला कसलेक तागेले पराक्रम म्हूण रावणाक गोतस तवळी ताणेंच सांगले असल पराक्रमी जावन आशिल्ले हांव मंकडाक हांव येद्दोळताय पळय न्ही म्हूण सांगून घेवन रावणान सांगले जाल्यार वयी ए मंकडा म्हूण आपयता कपे कुतोसी कस्य वा किमर्थम ईदृशं कृतं म्हूण सांगता कपे हे मंकडा कलेक तूं कोण म्हूण सांग आनी कसलेक सकड केल्लो म्हूण सांग म्हाका म्हूण निमगिता कपीक मंकडाक म्हळ्यार हनुमंत तसलो एक पराक्रमी जावन आशिल्लो रोय ताका हे कपे म्हणून उलयता तागेलें मन अनिची अशुद्ध जावन आस ताका अहंकार कितलो आस म्हूण कळटा कपे कुतोसी कस्य वा किमर्थम ईदृशं कृतं म्हणटाना हनुमंत सांगता दासोहम कौसलेंद्रस्य रामस्य अक्लिष्टकर्मणः म्हणून सांगता हांव रामाल दासू अक्लिष्टकर्मण म्हळ्यार भारी एक अद्भुत जावन आशिल्लें विक्रम करचो तसलें एक रामाले दास हांव तसले रामाल दास हांव हांगा आयला म्हणून सांगता तो सांगता केलेक तूं अशें सकड केल्लो म्हगेलो वन नाश केल्लो नवे म्हणून सांगले रे वन नाश केल्ले म्हणून सांगल्यार तो सांगता पळय मंकडाल स्वभाव कने हांगा देखून थंय उडचें हांव एक रुक्का देखून अन्य रुक्का उडलो तुगेले रूख मोड गेले हांव कन करचें मंकडाल स्वभाव तेची नाश करचेची आमी पळोवन आसता ती मंकड सकड फूल गील आसता ते फूल तुंटयतात ते खतकी नाकी तुंटून उडयता चरडून सकड चेश्ट केल्यार आमी कन म्हणचे मंकडा मणके करतास पाड करता बरी मंकडा मणके करता म्हणून मी सवतात केल्या कडे मंकडा स्वभाव तेची हनुमंत सांगता आमी सकड मंकड तूच सांगलो कपे म्हणून मंकडाल स्वभाव कने एक देखून अनेक कडेन वचचे डेस्ट्रॉय करचे पाड करचे तेच आमगेलें काम तेच हांव करता आशिल्लो तुगेले राज्यान ते केल्यार चुकी वे म्हूण सांगता दायत ते केल्लो मिगेल सैनिकाक सकड मारून काडलवे मिगेल पुत्ताक मारून काडलवे म्हणून सांगले रे हनुमंत सांगता पळय खंयचे एक जिवाक तागेले वेळ कोणचे दुसरो जिवीन आक्रमण केलें रे तो ना डिफेंड करून घेता ना वापस मारता शक्ती आसता म्हणून सांगले रे वापस काण मारता शक्ती ना म्हणून सांगले रे डिफेंड करून घेता ना धांवन वता म्हाका शक्ती आसता हांव प्रोटेक्ट करून घेतलो ताका मारलो तो मरून गेल्लो हांव कने करचें जायना ते चुकी म्हणून सांगचें जायना केल्याक एक जीवस्य जीवनम एक जीव तागेलें एक रक्षण करून घेवका म्हणून सांगल्यार अनेक मरता चिची शक्ती आस म्हाका हांव मारले तुगेलो पूत मरून गेल्लो तेका चूक नाही नवे म्हूण सांगून घेवन रावणाक जवाब दिता तेन्ना हनुमंताक असले एक जवाब आयकून घेवन हाका रावणाक एक आश्चर्य जाता हांव खंय बा असले एक हनुमंताले एक ते पुरंदरदासाले एक पद्यांत हेची भारी एक सुंदर दोन पुरंदरदासान एक वर्णन केलेलें आसा ते एक ऐकून घेवन एक पुरंदरदासान भजन सममान देवन ऐकायचे आणि तो रावणान क्वेश्चन निमगुचे हनुमंतान ताका जवाब दिवचे ಏಳೇಳು ಶರದಿಯು ಏಕವಾಗಿದೆ ಕಣ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಏಳು ಶರದಿಯು ನನಗೆ ಏಳು ಕಾಲುವೆಯು ಧೂಳಿ ಲಂಘಿಸಿ ಬಂದೆ ಭೂತ ಏಳು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವ ಮಕರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಹೇಳು ಕೋಪಿ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಏಳು ಸಮುದ್ರದ ಮಕರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದೆನೋ ಭೂತ ಲಂಕಾದ್ವಾರದೊಳೊಬ್ಬ ಲಂಕಿಣಿ ಇರುವಳು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟಳು ಹೇಳೋ ಕೋಪಿ ಲಂಕಿಣಿಯನು ಕೊಂದು ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಿಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಭೂತ ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ರಾಕ್ಷಸರಿರೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿ ಬಂದೆನೋ ಭೂತ
ಎಲ್ಲೋ ನೀನು ಯಾವ ಭೂಮಿಯೋ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ, ಯಾವ ಮನದೊಳಗೆ ಜಾನಕಿ ದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೋ ಅವಳ ನೋಡ ಬಂದೆ ಭೂತ. ದಕ್ಷಿಣಾಪುರಿ ಲಂಕದಾನವರಿಗಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷ್ಯಾದಿಗರಳಲ್ಲ ಕೋತಿ. ಪಕ್ಷಿಧ್ವಜ ರಾಮನ ಅಪ್ಪಣೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ ಭೂತ. ಭೂತನಾಗಿಹೆ ಎನ್ನ ಕೈಯೊಳು ಸಿಕ್ಕಿಹೆ ಕೋಪವಿನ್ನೇ ತಕೋ ಕೋತಿ. ನಾ ತಾಳಿಕೊಂಡಿಹೆನು ಈ ಕ್ಷಣದಿ ಲಂಕೆ ನಿರ್ಧೂಮ ಮಾಡುವೆನು ಭೂತ. ನಿಮ್ಮಂತ ದಾಸರು ನಿಮ್ಮ ರಸನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೋತಿ. ನನ್ನಂಥ ದಾಸರು ನಿನ್ನಂಥ ಹೇಡಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿಯೋ ಭೂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಏತಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಕೊಂದೆ ಯಾವ ರಸಿನ ಬಂಟ ಕೋತಿ. ಚಲ್ವ ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರದರ ಜಾನಕಿಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಂಟ ದೂತ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ರಸನಾದರೆ ಆತ ಮುನ್ಯಾರೋ ಕೋತಿ. ಹಿರಣ್ಯಕನನು ಸೀಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗೊಲಿದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೋ ಭೂತ. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೋ ಭೂತ. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೋ ಭೂತ. ರಾಮ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ. ಪವನಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ ಕಿ सी चंद सुपर भारी एक सुंदर जावनु पुरंदरदासान हेची संपूर्ण कहाणी होच म्हणकेची ಏಳೇಳು ಶರದಿ ಏಕವಾಹಿಗೆ ಕಂಡ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂದೆಯೋ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಮಣ್ತಾನ ಅಂತ ಏಕ್ ಏಳು ಶರದಿ ಮಣನೆ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ ಏಕ್ ಮೋರಿ ದಂಟಿಲ್ ಮಣಕೇಚಿ ಮಕ್ಕ ಸಕ್ಕಡಿ ಎಕ್ಕಪಟಿ ಹಾವು ದಂಟು ಇವನ್ ಸೊಳ್ಳೋ ಲಂಕಾದ್ವಾರದೊಳೊಬ್ಬ ಲಂಕಿಣಿ ಇದ್ದಳಲ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಳೋ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಮುಣ್ ಸಂಗ್ತ ಲಂಕಿಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ದಿಕ್ ಮಾರನ್ ಕಾಣದಲ್ಲ ರೀ ತನ್ನ ಸಂಗ್ತಾನ ಲಂಕಿಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಅವು ಲಂಕಾ ಬಿತ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ಕೆಲ್ಲೋತಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲತ್ತೆ ಕಾಣಿ ಚೀಚಿ ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಇಹರು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟರೋ ಹೇಳೋ ಕೋತಿ ಮಣ್ ಎಕ್ಕೆ ಕೊಂಬೆ ಬೇರೆ ಏಕ್ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸತ್ನವೇ ಮುಣ್ಸಂಗ್ಲ ರೀ ಕೊಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗೆ ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಂದು ಬಂದೇನೋ ಬಹುತಾ ಮುಣು ಹನುಮಂತಾನೆ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಜಾವನು म्हळ्यार हे प्रसंगाचे हास्यभरित जावनच एक पुरंदरदासान नी एक चिक्के अद्भुत जावन एक साहित्य रचने केलेले आसा अशी सांगता तूं कोण म्हूण सांग म्हणटाना हो सांगता हांव अशी दासोहम कौसलेंद्रस्य रामस्य अक्लिष्टकर्मणः म्हूण सांगता हांव रामाल दास हांव रामाल खातीर हांगा आयलेलो कन तुका दवका म्हूण सांगले री सांगता नचेत प्रदास्यसि त्वरन तूं एक अत्त इमिडिएटली तूं सीतेक नचेत प्रसाद तूं रघुत्तम प्रियांतदा दीनी म्हळ्यार कन दत्ता म्हूण सांगले री तूं सांगता सपुत्र मित्र बांधवो विनाशम आशुयास्यसि तुगेल पुत्र मित्र बांधव कोण आसा ती तांगेल सगळा लोट सेरून घेवन आशू एक क्षणा भितरीची तुका मारून काण सोडता रामचंद्रू तितले तुका नुतची तोंड दंपून घेवन तुवें सीतेक वपसून सोडी रामचंद्राक वपसिले री तुका जिवंत तूं व्हरता नत्तेर तुगेल संपूर्ण सपुत्र मित्र बांधव सक्कट नाश जावन वचून सोडता ती म्हणून म्हळ्यार रावणाले राज्या भितर आयला रावणाल तसले एक पराक्रमी जावन आशिल्लो क्रूरी जावन आशिल्लो एक राक्षसाल एद्राक सक्कड मंकडा मध्यांतू हनुमंतू एक धैर्यान कसले एक धैर्यान तो एक उत्तर दितस कितले एक तुमगे राक्षस आसा ती तुमगेल सक्कड तुमी नाश जावन वचून सोडता ती नुतची सीतेक व्हरून रामाक दिवन सोडी अशें म्हणून तागेलें एक पराक्रम प्रदर्शन करता हनुमंत सांगता राम न्हय तो एकलो वनचारी रावण सांगता राम एक वनचारी तो कन मिगेल एद्राक तो कैकी थंय आस तूं कशकी दंटून येवन सोडलो जाल्यार रामचंद्र कशें हांगा दकून थंय येता थंय दकून लंकाक येता साध्य ना ते सकड रामचंद्राकन एक विशेष हांव ब्रह्माल वर घेतला 20 हात 10 मत्ते मिगेल तसल पराक्रमशाली 3 लोकांत कोणयना देवते म्हाका पडून घेवन भित्ता ती तसल एक म्हाका शक्ती आस देवतेल ब्रह्मा लग्गी हांव वर घेतला ईश्वरा लग्गी ब्रह्मा तो कन करून आसता रावण म्हूण सांगले री तपस करून ब्रह्मा लग्गी अवद्यता म्हाका हांव चिरंजीवी जावन आसका म्हणून वर निमगिता ब्रह्म सांगता तुका चिरंजीवीत्व वर दिवचें जायना दुसरकनी निमगी म्हणटाना जायत सक्कड जीवी जंतू जकून म्हाका मोर नशनाशी म्हाका वर दी नर वानर म्हाका लेखना तांगेल विशय सांगना तो नर वानर म्हाका लेखना म्हूण सांगून आसता तो हनुमंत उडगास करून दिता तुका निमगेलें वर
सक्कड जीवजंतू कोणे मग मारण कडचनच म्हणून सांगताना तू नर वानराक सोन सोडणवे नर जावन रामचंद्र येला वानर जावन हाव तो गेला द्रास आम्ही दोग जण तुक मारण कडच शक्ती आसा आमकां रामू थैद तू सांगल नव्हे राम खैकी अस म्हणून सांगून घेऊन मग ब्रह्माल वर अस ईश्वराल वर अस म्हणून सांगला नव्हे तो सांगता रामाल कसल शक्ती अस म्हणून सांगले रे रावणा ऐक सर्वान लोकान सुसंहृत्य संपूर्ण सक्कड लोकाक संहार कोरनु सबूतान सचराचरान सक्कड ते लोका भितर आशिल्ले कंच जीव जातू सक्कड ते सक्कड चराचर संपूर्ण जगत्ताक नाश कोरनु पुनरेव तथा सृष्टुम वापास तशीच सृष्टी करच तसल शक्ती रामाक आस म्हणून सांग सर्वान भूतान सचराचरान सर्वान लोकान सुसंहृत्य सबूतान सचराचरान पुनरेव संसृष्टम शक्तो रामो महायशाह तसल एक शक्ती रामचंद्राकस म्हणून सांगून घेऊन एक रामचंद्राला एक गुणगान करता नाही ब्रह्म ईश्वरान सकड वर दिला नव्हे म्हणून सांगले री तांगेले वर सकड रामाला एद्राक लाकना तो सांगता ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननोवा ब्रह्मा स्वयंभू कोण तो चार मत्याच ब्रह्मा असं नव्हे तो असो रुद्रस्त्रिनेत्रो त्रिपुरांतकोवा त्रिपुरासुराक मारून काढलेले त्रिनेत्र जावन आशिल्लो रुद्र असो तो व येवो इंद्रो महेंद्रो सुरनायकोवा इंद्र येवो सुरनायक तो महेंद्र तो व येवो त्रातुम न शकता युधिराम वध्यम राम कोणाक पुणी मारण काडका म्हणून डिसायड केले री तांकां कोणाचेन हे तडसुचेक साध्य ना ब्रह्म जावन असो त्रिनेत्र जावन आशिल्लो रुद्र जावन असो इंद्र जावन असो कोणाक वेळ रामाले इतले शक्ती ना ताण रामान डिसायड केल्लें म्हणून सांगले री तूं सपुत्र मित्र बांधव विनाशम आशुयास्यसी म्हणून सांगता तो सांगता तूं रामा वचून सांगल्यार न्हू हे सकड काणी हांव तुका मारण काडले री म्हणून सांगता रावण तो सांगता रावणा तूं म्हाका मारण काडच म्हणून सांगता नव्हे हांवची तुका हे क्षणा भितर मारण काडचें म्हाका शक्ती आसता तवळी ते पद्यान सांगलें हावच तुका मारण काडचें साध्य आसता ರಾಮನ ಎನ್ನಡಸನ ಅಪ್ಪಣೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲವೋ ಮಿಗೆಲೆ ಅರಸನ್ ರಾಮನ್ ಮಕ್ಕ आणि ಅಪ್ಪಣೆ ದೀನಿ ಮಕ್ಕ ಆಜ್ಞೆ ದೀನಿ ताण ಒಪ್सून घेनी तुका मारण काडका म्हणून सांगून तशें हांव तुका मारण काडतना सांगता कामम खल्वहम एकम सवाजी रथकुंजरान लंकाम नाशयितुं शक्तः हांव तुगेले सवाजी रथकुंजरान तुगेले सक्कड वाजी चतुरंग सैन्य आसनवे सक्कडाक तुगेल समेत हांव मारण काडचेक म्हाका शक्ती आस जाल्यार हांव मारण काडना कित्याक म्हळ्यार मगे ಎನ್ನರಸನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎನಗೆ म्हणून सांगून सांगता तसले एक अद्भुत पराक्रम जावन आशिल्ले हनुमंतू मुखार सकड आमी आजी तागेले बल्लाकनी हे लश्शे सकड फाय पळया आजी ताजे देखून एंड करची नाका सकड केन जाता म्हणून फाय पळय एक प्रश्न तवळी निमगेलेले काल निमगेलेले एक प्रश्न कंचे एक मुख्य प्राणाला मी महिमा खई ऐकनी नव्हे म्हणून सांगताना हो वायू कोण म्हणून कॉल मुख्य प्राण कोण म्हणून एक प्रश्न आयलेले मुख्य प्राण कोण म्हणून सांगल्यार आमी सिंपल जावन सांगिले जाल्यार चिकेची क्लॅरिटी दिवचे खातीर तो मुख्य प्राण म्हणून सांगल्यार आमी काल पळयलेले ब्रह्मा आनी वायू तांणी सकड दोगूय एक समान कक्षेंत लक्ष्मीनारायणान नेक्स्ट येवचें म्हणून सांगल्यार ब्रह्मवायूची हो ब्रह्मवायू म्हणून सांगताना आमी लेखताना मुख्य प्राण म्हणून सांगताना आमी लेखता ती मुख्य प्राण म्हणून सांगल्यार वायू भितर बैसून घेवन बरी एक वारें नव्हे म्हूण लेखता ती तशी वारें म्हूण लेखचेनच एक इंद्रिय न्हय शानबाग माम तवळी सांगता आशिल्लो इंद्रिय म्हणून आमी लेखचेनच अनिंद्रिय तो असले एक मुख्य म्हळ्यार लायफ फोर्स तो म्हणजे जिवनाक प्रत्येक जीव जंतू श्वास घेतस जीवन करतस म्हणून सांगल्यार ते मुख्य प्राण भितर बैसून घेवन ताण करयल्यार मात्र आमकां साध्य तसले मुख्य प्राणाला एक शक्ती आस ताणें असलेच सुमार काम केलेलें आस म्हळ्यार पुराणांतू तागेले एक काणी येवचें म्हणून तागेले एक महिमा खंयचे पुराणांत येना तागेले अवताराचे हनुमंताले भीमाले सकड मध्वाल वेयी पुराणांत आनी येता काणी जाल्यार वायूल काणी पुराणांत भारी उणें हे केलेक म्हणून सांगून तकवे काणी आस ते अनेक फावटी केदानपणी पळया आमी केलेक वायूल एक महिमा पुराणांत येनी म्हणून जाल्यार उपनिषदांतू तागेले महिमा भरपूर मेळटा तवळी आमी दोन काणी पळयले पयरे एक पळयलेले अनेक काणींतू ते पळयलेले जाल्यार एक काणी आमकां पळोवन आमी उडगा सस्का समुद्र मंथन करतात समुद्र मंथन करता आसतना ते हालाहाल विष येता मागीर अमृत मेळटा ते सकड आमकां काणी गोत आसा हे हालाहाल विष येवन आसतना ते हालाहाल विशाक मुख्य अभिमानी म्हणून सांगल्यार कली ते कलीक आमी तवळी काणीन तुवें पळयल्या खणाश्म समा काणी पळयता आसतना ते कली आदी मुख्य दैत्यांक आक्रमण केल्यार खंयचे देवतेंक ते तडसून घेवचेक साध्य ना एक्सेप्ट ब्रह्मवायूक मात्र कलीले आक्रमण केल्यार ताका तडसून घेवचे तितली शक्ती आसता हो रुद्र आस नव्हे रुद्रू पंचकक्षेंत येता म्हळ्यार ब्रह्मवायू दल मागीर सरस्वती भारती आस सरस्वती भारती दल मागीर रुद्र
हो ब्रह्मवायू म्हणून सांगताना मुख्य प्राणाला अवतार जावन हनुम भीम मध्वासाती हो मुख्य वायू जावन कोण आस मुख्य प्राण तो एक देवते आस तो देवते पळोवचे भारी सुंदर जावन असते नेक्स्ट टाइम केदान पुणी पिक्चर मी पळोया तागेले तो भारी सुंदर 4 हात तक्का 4 हातांत एक हातांत गद दवरून घेतला अनेक हातांत अभय हस्त दवरून घेवन आस अनेक 2 हात तो देवाक पांय पडचे म्हणके रबला तागेले हातांत हे गद आशिल्ले निमित्त आमी चित्रांतांनी सोडयताना हनुमंतार हातांत गद दाखयता ती जाल्यार हांगा आमी एद्दोळताय पळयले रामायणांत खंयी तो गद उपयोग करना केल्याक म्हणल्यार गदा घेनाशी तो येवन आसता तागेले हातांत गद नाका तवळी पळयले आमी नखयही तांगे आयुध म्हणून सांगल्यार तांगेले दांत नख हातांत मरचे फत्तर उडोवचे रूख उडोवचे तेच तांगेले हातांत गदा गिदा ते सकडना तसले एक आयुध येन जावन आशिल्लो जाल्यार मुख्य वायू जो कोण आस मुख्य प्राण वायू तो तागेले एक सुंदर जावन रुपांतू तागेले हातांत एक गद आसता तो तो मुख्य प्राण हो समुद्र मथना वेळार कली मुख्य आवेश आशिल्लो तसले विष भायर येता ते कली मुख्य आवेश जावन आशिल्ले विष भायर हालाहाल विष भायर येयल्यार हो लोकपालक जावन आशिल्लो ईश्वर सांगता लोक सकड लसून वतस तांगेले वेर एक करुणे दवरका म्हणून सांगून घेवन ईश्वर धांवन वचून घेवन हांव ते विष पित्ता म्हणून सांगता तेन्ना पार्वती सांगता ते सकड कोर नुका हालाहाल विष ते तूं गिण सोडल्यार तुक्का चिकनपुणी एक तोंदर जेवचे साध्य आस म्हणून सांगता तेन्ना नाना लोक रक्षण करचे खातीर हांव म्हाका कने थोडे कश्ट जाल्यार वेडना हांव वता म्हणटा तेजे भितर देव परमात्मा थंय वायू कपयता वायू कपोवन घेवन सांगता पळय ईश्वर वतस तज्जेन ते दायना केलें म्हळ्यार कली ताजे मुख्य दैत्य म्हणून सांगल्यार कली ते कलीक तडसून घेवचे आक्रमण केल्यार वय ताका तडसून घेवची शक्ती ईश्वराक ना केलें म्हळ्यार ईश्वरा तगू कक्षेन तशें ते कलीक तडसून घेवची शक्ती आसता म्हणून सांगल्यार ब्रह्मवायूक मात्र तो तशें वायूक सांगता वचून घेवन ते एक विष आयला ते एक विशाचे तुवें एक नाश कोर न्हू ते विशाचे प्रभाव उण करचे म्हणके कर म्हणून सांगता ते विष तकड तूं पी फस्ट म्हणून सांगता तेदाना विष हो वचून घेवन केशी विषस्य पात्रेण म्हणून सांगून घेवन एक वेदांत सूक्त केशी सूक्त म्हणून वेदांत येता दुसरे कडेन ते काणी येता ते तो एक आयदन घेवन वता एक भांगराचें आयदन घेवन हो वायू ते समुद्र मथना देखून आयलेले विष सकड ते आयदना भितर घालून घेता घालून घेवन ते संपूर्ण विष पिवन सोडता अशी विष पिलेले रुद्रान न्ही हनुमंतान एक एक विचित्र काणी सांगता सात नवे म्हूण लेखतात आमी असले मागीर रुद्रान पिल्ले म्हूण सकड सांगता ती म्हूण सांगल्यार होई रुद्रान पिल्ले ते कशी म्हूण सांगल्यार ते थोड्याची विष एक 2 ड्रॉप काण घेता हनुमंतू हत्तार काण म्हळ्यार रुद्र येतस हांव पिता हांव पिवका विष आयिल्लें पिवका म्हणून येतस ताका विषकंठा म्हूण एक नांव दिवका तशें जावन हनुमंत सांगता जायत वायू सांगता हनुमंत न्ही वायू सांगता मुख्य प्राण वायू ते विष तुका दिता राब म्हणून सांगून घेवन एक 2 ड्रॉप आसता ते हाता वेर तागेले सम घश्टिता घश्टून घेवन चिकेच डायल्यूट करता डायल्यूट कोरून थोडेच ते घे पी म्हणून रुद्राक दिता म्हटल्यार ते कली मुख्य आवेश अवशील आसले हालाहाल विशाक तडसून घेवची तसली शक्ती रुद्राक ना थोडेच एक डायल्यूट करून हास्टान घश्टून ते एक थोडे विष रुद्राक दिता ते रुद्रू ते विष पिता हांगा मध्यान तशें काणी आमकां गोतना आमी केन्ना लेखला समुद्र मथाना दाखोवन हालाहाल विष आयले ते रुद्र पिवन सोडलो म्हणून सांगलें मध्यान थंय एक गॅप फिल केलेले आसा ते एक गॅप मिस्सींग लिंक एक लिंक आमकां दुसरे कडेन दाखोवन काणी मुळक मेळटा आमी एक पदव्यात सांगता ती ते पद्य तूं माई केल्यार ते आमकां एक गमक ते मुख्य प्राणान विष पिल्ला म्हणून सांगून एक गमक ते असले एक विष मुख्य प्राण पिवन ताका कसलेंय जायना ते विष पिवनूच तो जीर्ण करून घेवन सोडचो तसले ताकद तूं वायूक आस तसलेची ताकद तूं हनुमंताक भीमाक मध्वाक तांगेल अवतारान दाखोवन दिलेले आसा ते आमी काणी वापस फाय पडल्या म्हळ्यार एक क्राश काणी एकपटी काल ती कोणकी माय सांगताली इतले काणी सांगतास तूं आमकां ते घेवचे का कश्ट जाता म्हणून सांगली तशें जावन थोडे आमी आयकुया आज असले एक महाविष पिल्लेले तसले एक वायूले एक काणी आयकून घेवन फाय आनी सुंदरकांडाचे आमी मुखार सुया म्हणून सांगताची आयचे एक सुंदरकांडाची कथा मुख्य प्राणांतर्गत परमात्माक समर्पण करूया. वातन्ना जय जातन्ना लोकप्रीतन्ना स्तुतिसि ख्यातन्ना वातन्ना जय जातन्ना लोकप्रीतन्ना स्तुतिसि ख्यातन्ना मुख्यप्राणन्ना विषवनुङ्गित महाशौर्यन्ना
ನಿತ್ಯ ಅಸಮ ಸುಂದರಮತಿಧಾರ್ಯನ್ನ ನಿಶಾಚರ ಕುಲ ದೋಷ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಸುಕಾರ್ಯನ್ನ ಆತನ್ನ ಜಯತಾತನ್ನ ಲೋಕಪ್ರೀತನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಖ್ಯಾತನ್ನ ವಾನರ ಕುಲದೊಳು ಧೈರ್ಯನ್ನ ಮುತ್ತು ಆನನ ಗೀರ್ವಾಣ ಬಲಿಯನ್ನ ಆನಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಚೈಯನ್ನ ಆನಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರ್ಯನ್ನ ದುಷ್ಟದಾನವರಳಿದ ಲೋಕಪ್ರೀತನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಖ್ಯಾತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ म्हणून मटमाम सांगतास ते आम्ही विषवनुंगिद महाशौर्यना सांगली ती विषवनुंगिद महाशौर्यना म्हणून सांगून घेऊन खंय तो विष पिलेलो म्हणून सांगले रे ते आमकां गमक विजयदासान बरयलेलें दिसता आमकां वातन्ना जया जातन्ना लोकप्रीतन्ना स्तुतिसी ख्यातन्ना वाता म्हणून सांगले रे हनुमंताला अनेक वाता म्हणून सांगून घेऊन तक नाव लोकप्रीतन्ना स्तुतिसी ख्यातन्ना विषवनुंगिद महाशौर्यನ್ನ तो विष पिलल तसलो हालाहाल विष पिलल तसलो मुख्य प्राण तो तसले मुख्य प्राणाक आम्ही पूज करूया म्हणून सांगून घेऊन हे पद्यांतस म्हणजे सामान्य जाऊन देवते तन्न ತಂಗೆಲೆ मुख्य आणि कंचे एक तन्नी मेन रूपांत कंचे कार्य कोरनसताती अवतार रूपांत ಹೇಳ್ತದನ್ನೇ तसलेच एक कार्य करतात तन्नी मुख्य जाऊन वैरी रूपांतू विष घेऊन असेल हो मुख्य प्राणू अवतार जाऊन हनुमंत येऊन असता हनुमंताला अवतारावंते असा प्रसंग एक येता तो आमकां संजीवनी पर्वताचे काणी गोतस हनुमंतू सकड मंकाड सकड रावणालोट युद्ध करत असताना इंद्रजितकन करता एक महा नागास्त्र सोडता सक्कडाल वैरी ते नागास्त्र सोडून सक्कड मंकाड मोरण पडचे लागतात दोग जण मात्र कने जायना रामाक आनी हनुमंताक आणि सक्कड मंकाड मोरण पडली ती तांकां एक थोड्या वेळा भितर तांकां चैतन्य मेळ्ळी म्हणून सांगले रे डॉक्टर सांगतात नवे क्रिटिकल 2 मिनिट्सा भितर तुमकां आपण हडका नातल्यार तुमी मोरण वता ती म्हणून सांगून तसले क्रिटिकल स्टेजार येवन पावता आसात सक्कड मंकाड ते दाना हो जस्ट रामाक आनी हनुमंताक मात्र कने जायना खंय इतलो व्हड नागास्त्र सोडला रामाक आनी हनुमंताक कसने जायना सांगता ती हन्नी विभीषण ते दाना दुसरे कडेन वचून आसता लंका वचून आसता तो वापस येता पळयता सक्कड मोरण पडली ती हनुमंताक आनी रामाक मात्र कन जायनी वचून पळयता जांबवंत चिरंजीवी नवे जांबवंता लागीं वचून निमगिता जांबवंता तुवें मरतस वे म्हूण सांगून जांबवंत सांगता हांवें मोरण पडतस कने कने आमकां दुसरो वाट ना तो निमगिता जांबवंत उचे पुनर्जीवति किम हनुमान म्हूण सांगता हनुमंत वंचूनस वे म्हूण सांगता हनुमंत थंय रब्बून लग्गी रब्बून आसता हांव आस म्हणून सांगता ताका आयकतना दिसतना दोळ्याक म्हळ्यार ते विश प्रभावा निमित्त जांबवंताक कने दिसतना थोडे थोडे आयकतस उचे पुनर्जीवति किम हनुमान जीवाम सर्वे हिपी जीव माने तो वंचून असल्यार पळय आमी सकड वंता ती तस्मिन हते निहताश्च सर्वाः म्हणून सांगता हनुमंत वचून सोडल्यार आमकां कोणाक वंचून रपचे साध्य ना जीवाम सर्वे हिपी जीव माने हनुमंत वंचून असल्यार पळय आमी सकड वंचता ती तो अस्वे म्हूण निमगिता सांगता हनुमंत हांव हांगा आसा म्हणून सांगता ते दाना विभीषण ताका सांगता जांबवंत सांगता थंय संजीवनी ते एक पर्वत आसा हिमालया वयरी तांतू एक संजीवनी म्हणून सांगून घेवन एक हर्बस ते एक तूं हडका ते हडल्यार तज निमित्त सक्कड मंकडांक वंचोचें जाता म्हणून सांगून घेवन इतलो व्हड नागास्त्र घाल न्हू तसले एक विशाचे परिणाम सक्कडाल वयरी जाल्यार वय हनुमंताक हे विशाची एक थोडे वेळ बाधा लागनी म्हणून सांगून घेवन हे एक आमचें एक निदर्शन म्हळ्यार अवतार रुपांत वय तसलें एक निदर्शन दाखोवन दिलेलें आसा ते मागीर काणी आनी सकड तुमकां गोतस तो वता वचून घेवन हाणू एक क्षणा भितर उडता उडून हाण ते संजीवनी पर्वत दवरले तक्षण ते मंकडाक सकडांक चैतन्य होवन सोडू तांणी रब्बून सोडतात म्हळ्यार नातल्यार ते एक झाड कडका काण हाण एक एकले मंकडा वयर नांका लागीं व्हरून दवरका
तर सक्कड त्यांनी जीव जेवच ताई असं का तिथले टाईम ना डॉक्टर सांगतात ना 2 minutes म्हणून सांगून घेऊन तिथलं मंकडा हां संजीवनी होय ते अनिकन दत्ता म्हणून सांगलं रे ते संजीविनी पर्वत असं ते हिमालयांत मात्र देवचे ते हिमालयांत म्हळ्यार थंड तई वातावरण हांगा दवरचं दायना लंका भितरी दवरचं दायना सांगता हांगा दवरना हांव वापास थंय व्हरून दवरी म्हणून सांगतात विभीषण सांगता हंग ते झाड सक्कड मोर नोता वापास तू सेव कोरका नव्हे दुसरं कोणाक असलं एक कष्ट येयले री तो थंय रबता थंय रब्बून घेवन हेवे थंय दवरकावे हांगा रब्बून उडयता म्हणून सांगून थंय रब्बून घेवन खैकी पळयतच उडोवन सोडता तितलो व्हड संजीवनी पर्वत वचून घेवन मेक्कोण कशी हाडलेल की तो लंका भितर जकून घेवन अशें उडयल्यार थंयच वचून घेवन तेच जाग्यार वचून घेवन पोवणू कशी एक जिग्सॉ पझल अंत कशी आमी फिट करतात नव्हे तशी वचून घेवन ते सीदा तेच जागारी तत्तत् स्थान स्थिताती कंते तत्तत् स्थान स्थिताती ते वायुस्तुतीन नष्ट नष्टांकश्छेद ते छेदन कशी करनाची एक थोडे वेळ छेद हेकाड तेकाड जायना अशी ते वचून घेऊन थंयची बसले म्हणून घेऊन तत्तच स्थान तेच स्थान वचून घेऊन वचून घेऊन स्थिर शकलशिला जाल संश्लेष नष्टा म्हणून सांगून घेऊन तेच जागा वचून घेऊन वचून बसले म्हणून सांगून असले तेन महा कौशलाय हनुमंताला एक कौशल तसलेची भीमाला अवतारांत वयी आमकां तसलेची एक काणी पळोवचें मेळटा आमी तवळी पळयले रुद्राले रुद्र विष पित्तसतना तागे एक हालाहाल विष आसता न्हय तो पित्तसतना थोडे जन शुक्राचार्य येता थंय शुक्राचार्य येवन ईश्वरा म्हाका एक थोडे विष दी म्हणून सांगता तो जायते म्हणून सांग एक ते तागेले अशेची डायल्युटेड विष तांते एक थोडेच काणून शुक्राचार्याक दिता तेच थोडेच विष तोग्गू पडता ते सकड सर्प वृश्चिक तांणी सकड स्वीकार करून घेवन तांकां सकाळांक विष मेळटा हे शुक्राचार्य घेवन गेलेले विष तो थंय दवरून घेवन आसता ते शुक्राचार्याक शकुनी एक पटी वचून मेळटा शकुनी शुक्राचार्याला वचून घेवन ते एक विष म्हाका थोडे दी म्हण सांगून घेवन ते विष घेवन हाण घेवन दवरून घेवन आसता शकुनी तेची टायमारी एक एकलो राक्षस आसता एकलो दैत्य तो दैत्य महाभारता टायमार येवन आसता तागेले एक मंत्रसिद्धी ते मंत्रसिद्धी निमित्त सक्कड अष्टकुल नागा म्हूण आसता ते अष्टकुल नागांतू शेष एकलो पंचकक्षेंत आसता आनी सक्कड वरलेले नागा सकड तोग्गू कक्षेंत येता ती ते शेषाक एकलेक सोणू आनी सक्कड 7 नागांक पयी मंत्रशक्तीन बंधन करून सोण आसता एकलो दैत्य ते अष्टकुलाचे नागाचे सक्कड ते अष्टकुल नागांत शेषाक सोण आनी सक्कड नागांक आनी दुसरे वायट नागांक सक्कडांक बंधन करून एकलो दैत्य शकुनी लग्गी दुर्योधन लग्गी हाण दितके सकड महाभारताची काणी ते हंगा हांनी सांगता ती भीमाल वैरी दुर्योधनाक भारी एक कोप दैत्यांक केदान वै कली दुर्योधना म्हणून सांगल्यार कली लावतार ते दान आमी गेले तागेले स्वरूप जावन आशिल्ले हालाहाल विशाक तूं पिवन नाश केल्ले जीर्ण करून घेवन सोडलो जाल्यार हांव आत्तां तुगेले वैरी द्वेश घालता म्हणून सांगून घेवन दुर्योधन ते भीमाक एकलेक मारून काडया कशी पुणी कोर न्हू म्हणून योचना करता ते दाना शकुनी लग्गी ते शुक्राचार्याल देखून हाडलेले हालाहाल विष अशें कारकोटक विष म्हणून कनस आमी सांगता ती ते हालाहालाचे विष एक थेंबस ते विष काण घेवन भीमाक एक ताका एक उंडो गिंडो सकड कोरनू तागेले जेवणाक भितरी घालून दिवन सोडता हो कन करता ते दानाची विष हालाहाल विशच पिल्लेले तसले हाका केन्ना जायनी हनुमंताला अवतारांतू व्हड नागास्त सोडल्यार वय हनुमंताक कांय जायनी एक 2 थेंब आशिल्ले विष कणपुणी जातवे भीमाक तो ते भीम ते जीर्ण ते सक्कड खावन जीर्ण करून सोडता कोणाक सोण अशी जीर्ण करून सोडता तसलेची आनी तो जीर्ण करून बसलो मागीर आनी अष्टकुल नागा आसनवे त्या नागाक हागेले वयर सोडता ती चोब्बून घेवन मोरनोचो हो म्हण सांगून घेवन भीमा निद्दला तागेले वयर सकड अंगा वेरी हे सर्पाक सकड सोडता ती सुमार सर्प येवन भीमाला अंगाक सकड चपता आसलेरी वज्रांगी नव्हतो आमी तवड दकून पळोवंक घेवन आयली ती अकणाश्मशमा वायू आस अवतार रुपांतू हनुमंताक कंचकी बाण कने जायनी भीमाला आमी पळयली ती कंचे एक कवचनाशी युद्ध केला तो हे सर्प सकड चपलेर कन दत्ता सर्पाच दांत गेले खंय मोण गेले खंय तो ते दाना हे कंचकी एक कीड सकड मिगेल अंगावेर आयला आवनवे म्हणून सांगून घेवन एक पटी अशी घुंवता सक्कड ते अष्टकुल नागाचे कंचे ते देवता कुलाचे अशे नाग ते सोणू आनी सक्कड नाग मोरन वतात खंय ते अष्टकुल नागाक काणू हो दूर उडयता म्हळ्यार हसिदुरगಗಳ ಮ್ಯಾಲೆರಗಲು ಅವನ ಹೊರಸಿದ म्हणून सांगून घेवन मध्वनामान सांगता हसिदुरगಗಳು ಎರಗಲು ಅದನ್ನು ಹೊರಸಿದ तो एक पटी कशी घुवल की ते सक्कड मोरन गेल खंय असले एक अद्भुत
महिमा भीमाल अवतार ಅಂತ ಹೋಯಿ ವಿಷ ತಗಲ್ ಬಾಧೆ ವಿಷ ಬಾಧೆ ಥೋಡೆ वे लग्नाशी भीम पळंगे होता मध्वाचार्याले आत्ताच जल्लेला काणी टायमार वयी आमी पळयत कलियुगांत जल्लेला काणी तू वयी मध्वाचार्य सान चरडू एक वर्स आनी दूध पिवचें चरडू दूध पिवचें चरडाक ताका लावसू दूर सोणचून आसता कंचकी एक कारणा निमित्त की कंचकी कार्य येवन आसता ती सोण आसता मध्वाचार्याले अक्क एकली आसता तागेले भयणी तागेले व्हड मलगडे भयणी ती अक्का हक पळोवंक येता आसता ते चरडू उठयता उठोवन घेवन रोडचें शूर करता ती वय सांज चल्ली ती कोण कोरका रोडचें कितलें म्हूण समाधान करचें कळना थंय कन्न चरडाक युजली पोट्टा बुक्केन रडतात नवे कने एक दिल्ले रे थंड जाता म्हूण पळयता घरा भितर कांय ना घरा भितरी ते एक गायक सकट दिवचे कुळीत आसता खंय सिज्जयले कुळीत आसता खंय ते कुळीत काणू चरडाक लायता सांज चरडू 1.5 वर्स वय जायनी ते आवसू दूध पिल्लरी उष्ण जाता चरडाक म्हूण सांगून घेवन हून आशिल्लें दूध थंड कोर घेवन पळोवन पिवयत आसता खंय ही पळयल्यार कुळीत काणू गायक आनी घोड्याक घालचे कुळीत काणू लयतास चरडाक कन दवका कुळीत अत्वय विश आमी नंजू म्हूण सांगतात चरडुवांक वय होड्डांक वय नंजू ते कुळीत लायक कोरून सिज्जोन ताका दुसरें मीठ गीठ घाल्यार मात्र मगोत ना रंदप करतले तुमी सांगता तसले घाल्ल्यारी ते कुळीताची एक नंज शक्ती एक उण जावन म्हळ्यार घोड्याक सकट एक शक्ती येता आमकां सकट नंजू ते एक कुळीत सान चरडाक खवयता खवेर कन जेवका चरडाक थोडे वेळ काय जायनाची चरडू आरामान खेळता वत खंय म्हळ्यार ते विशाचे बाधे दुसरो अवतार म्हळ्यार मनुष्य तोग्गू अवतार येता आसतना तांणी तेगेले ते अवतारात शक्ती चिके उण दाखयता ती तशी तसल म्हळ्यार मध्वाचार्याक वय तसल विश घेवची तसल शक्ती आसा जाल्यार कलियुगाक समजावन तसले एक शक्ती थोडे दाखयता म्हूण सांगून घेवन सर्पाक बी एक मस्तून मारून काडलेले एक काणी मध्वयुजयांत येता सर्प एक चपचेक होची कलीची एक सर्प जावन मध्वाचार्याक चबया म्हूण सांगून घेवन चपचेक तागेले पय्याक चपचे आसता ते दान तो वयर दुखून उड्डून घेवन ते सर्पाक मारून काडलेले ते तागेले पय्या गुर्तू आज वे तुमकां पाजे काय पळयले गेल्ले री पळोवचें मेळटा मध्वाचार्याल पय्याचे एक गुर्तू तशीच दवरला तांणी ते पळोवचे खातीर असले एक अद्भुत महिमा मध्वाचार्यान भीमान हनुमंतान तागेले दुसरो अवतारा वेळार दाखोवन दिलेले आसा असले एक आमगेले एक तागेले नांवाची ಸಂಜೀವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ म्हूण सांगून सांगतात म्हळ्यार आमकां जीवन दितलो तोची तक्क विशाच बाध हे कन लक्ष साध्य म्हूण सांगून एक निदर्शन आनी टायम जाल्ले आमी आतां हे मंगळ कोर न्हू हाजे काणीचे आनी मुखारी केदान पुणे आमकां अवकाश मेळ्ळा तेदान पळोवया फायंतू सुंदरकांडाचे कंटिन्यू करया म्हूण सांगताची कृष्णार्पण करता मंगलम रामवी मंगलम राम मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक श्री वीर विठ्ठल रामचंद्राक गोकर्ण मठाचे उपास्य देवाक नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयग्रीवाक मंगल श्रीहरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्यामुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्मवायु सरस्वतीक भारती गरुडशेष रुद्रादिकाक मंगलं मंगल सौपर्णी वारुणी गौरीक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनुदक्ष बृहस्पतीक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणाक मंगलं मंगल नारद भृगु अग्नीक मंगल सप्तर्षि गणपतीक मंगल राहु केत पूजाधिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलं मंगल वायुरूपी पूर्ण प्रज्ञाक माध्व वैष्णवयती वर्यांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरु वर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलं मंगल विद्याधिराज स्वामीक मंगल विद्याधीश गुरुक गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद
जो देवालय सेवा करताती, जो नित्य हरि गुरु भजन संताती, ते सर्व सुखान मुक्ति पावताती. मंगलम राम गोविंदा गोविंदा. बोलो श्रीमद विद्याधिराज स्वामी सद्गुरु महाराज की. बोलो श्रीमद विद्याधीश स्वामी सद्गुरु महाराज की जय.